मधुर संगीतान रंगीत गायना पवित्र करसून आम्ही दिव्या महिमा पवित्र पासून आम्ही दिव्या महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्र महिमा त्रिएक देवा महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्र महिमा त्रिएक देवा महिमा हालेलुया 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 अर्गा आणि होगलाप तुका सम्याची सो हांव थोडे उले कुर्सिता पूण तुमची जाव आसुंदी अर्गा आणि होगलाप तुका सम्याची सो आयच्या दिसा ह्या मंदिरान ह्या पूण शेतान ह्या बाजिलिकान तुजे संगता मागणे करूंक आराधन करूंक मिसाचें बलिदान भेटोवं हो वेळ तुवें म्हाका कुर्सूक पावो केल्ल्या खातीर ह्या हांगासर जावचें ह्या मागण्या मुखांतर म्हज्या जिवितांत दादोसकाय सवकासाई संतोष समाधान तशेंच कश्टां वयचोय व्हरूंक आदार दिवच्या खातीर दिल्ल्या खातीर म्हज्या भाव भयणी सांगता एक कुटाम जावं एका काळजान एका मनान तुका अर्गां दिवंक तुजी स्तुती करूंक तुका आराधन करूंक म्हाका तुवें फावो केलाय त्या पासत हो किस्त अद्वेंताचो काळ संतोशाच्या काळाक येण्याक आमी राखून रावता आसतना ह्या संतोशाच्या काळार चड आनी चड करून आमकां नितळ मनान नितळ काळजान सकला लागीं बरेपणान चलोवंक जाय जाल्यार कृपा तुवें फावो केल्ल्या खातीर प्रेज द लॉर्ड सकला म्हण्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तिकडे आमी दिमी गेल्या आणि संगता मेळून सक्रामेंतांतल्या त्या सम्याक आराधन करून आमी गीत गावया तुमच्या गीता बुकांतले गीत 513 आमी आयल्या हांगा तुका होगळसून काळजां आमची ओपा तुका नावाढो आमी आयल्या हांगा तुका होगळसूं काळजां आमची ओबा तुका नावाढो आनी आमचो तुजे थंय माळटा काळजांत आमी कोणता आपा तू आमकां दिता सुख आनी संतोष काळजांत आमी कोणता मोगन बापा आमी आयल्या हांगा तुका वर्णुच्या काळजां आमची ओबा तुका नावाडच्या आनी आमचो मोग तुजे थंय उमाळटा आनी आमचो तुजे थंय उमाळटा काळजांत आमी म्हणटा काळजांत आमी
지수라야 지수라야 또 암간디타이 또 암간디타 수간이 산또 갈산다운 앞이 온다 오갈 지수 오갈 지수 아미 아이랴 한가 두가 허걸소 두가 허걸소 갈사 암치우바 두가 나와도 두가 나와도 तुझे हम समो तुझे तय उमालता तुझे तय उमालता kal santaw nami muntaw kal santaw nami muntaw pawitro atmya pawitratmya to am kanita Sukani santo kal santaw nami muntaw pawit atmya pawit atmya Alleluia Alleluia hath bariyane आराधना करिया Alleluia 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aradan tuka samya, hogla tuka samya, महिमा तुका samya, स्तुति तुका samya. Hallelujah, 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 hallelujah. Samya Jesu Krista, tu undiaच्या रूपार तू करोसो हजार साय म्हणून आम्ही पाती येतावो तुका आम्ही आराधन करताव तुझी स्तुती आम्ही करताव सर्गीन थळबार सांडून मनशाचे सैम घेवन ह्या संवसाराक तूं देवून तूं आयलोय आमकां तूं मेळोंक तूं रावलाय आपले देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप तुवें घेतलाय उंड्याच्या रूपार तूं ह्या पवित्र सक्रामेंतांत वस्ती करनासाय हजर आसाय आमकां मोगान बरोवंक तूं आमची भेट करूंक तूं आयलाय आमी हांगासर ह्या पुण्य थळाक दावा दावे आमी आयल्या सोमिया तुका वाखाणूंक तुका आराधन करूंक तुजी स्तुती करूंक आमच्या जिणेचें सूख दूख तुका सांगूंक आमी आयल्या सोमिया तुजें थावन बुजवून आपणावंक आमी हांगासर जमल्या सोमिया ये जेसू आमकां मेळोंक तूं ये जेसू आमकां मेळोंक तूं ये आमची भेट करूंक तूं ये सदांच तुजी गोडसाण साकोवंक आमकां तुजें प्रेरण तूं दी सदांच तुजो मोग बगोवंक तुजी सेवा करूंक आनी तशेंच तुजी जानवाय आपणोवंक आमकां सकत तूं दी तुजी कृपा तूं दी तुज्या दैवीक कृपेन तूं आमकां तूं बरो सोमिया
सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय आनी आमकां तूं राखून आसाय. तुवें म्हळें सुम्या कश्ट दिल्यानो वचून वयतल्यानो मुजेची येया. हांव तुमकां विशय दितलो. हांव जावन आसा बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. सुम्या जेजू तूं सदांच आमकां राख. तूं जावन आसा आमचो सोडवणदार. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसाव. तुज्या येण्याक आमी राखून आमी आसाव. तुका स्वागत करूंक आमी लालेन आसाव. तुका स्विकार करूंक आमी अत्रेगून आसाव. तूं इमॅन्युएल जावन आयलो सुमार 2000 वर्सां आदीं. देव सुब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. जुआंव वांजेल अध्याय 1:18 वळेंत आमी आयकताव. खंडी सावन सोमिया तूं मनीस जावन ह्या उंड्याच्या रुपार तूं आसाय. आमी गावया गीत नमो नमो जेजू क्रिस्ता सोम्याची स्तुती करया. पांचसंको 17. तुमची बसका घेया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू परली पोनास्या. नमो नमो सोडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू परली पोनास्या. नमो नमो सोडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. सगळी स्तुती तूं आमकां मेळोंक लायला. देवपण तुवें उंड्याचेर घेतला. तो आमचे कान जाता. आमच्या मोगान बोल तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू परली पोनास्या. नमो नमो सोडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. जिणेचे सूख तुका सांगोंक आयल्या. तुझे तान भोसवून आशेव हांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळो तो ये. तुझे कृपेचे नैना भंडारेव ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू परली पोनास्या. नमो नमो सोडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. Lagi setau somia sakau tuci gorsa. Tuci sangira bon visar kau cile korsa. Santus satawami bewon tuci bersya.
साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र नमो नमो जेसू ख्रिस्ता पुनरुपली पुनश्च नमो नमो सुडवंदारा सक्रमेंतां कारक्चा नमो नमो जेसू ख्रिस्ता पुनरुपली पुनश्च नमो नमो सुडवंदारा सक्रमेंतां कारक्चा Hallelujah, Hallelujah, Jesus, Hallelujah, 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 Hallelujah. मुखाळ भावा बहिणीनो आमी क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसाव आणि हे वर्स पापा फ्रांसिसान बुरवोशाची यात्रिका म्हणजे जुबलेवाचे वर्स 2025 म्हणसर अधिकृत रितीन म्हणले बरे प्रगट केला आणि हे वर्स 2023 to 24 म्हणसर मागण्याचे वर्स म्हणून प्रगट केला आमचो वेळ मागण्यांत प्राजितांत उपास करण भावार्थाच्या सताविशांत नियाळ करूंक पापा फ्रांसिसान आमकां उलो दिला त्या देखून मोगचनो आज आमी नियाळ करया क्रिस्तचे येणे बुरवोशेचे देणे क्रिस्तचे येणे बुरवोशेचे देणे म्हळ्यार हे वर्स बुरवोशेचे वर्स जाल्ल्यान बुरवोशेच्या विशयांत आमी थोडो आमी नियाळ करया एका गांवांत बापय आसुल्लो आनी ताका एक पूत आसुल्लो जायती ग्रेस्त काय आसली आनी भोव आपुरबायेचें घर आसलें मोलादीक वस्तू आसल्यो आनी पूत कितें करतलो तो कंपौंडांतावन भायर येतलो आनी भायर येता आसतना ताणें भिकारेक मेळचें आसलें तसो मोगाचो इश्ट तो जावन आसलो आनी त्या भिकारेक ताणें सांगचें आसलें आपणाच्या घरा विशीं आपणाच्या ग्रेस्तकाये विशीं बापय विशीं बरेंच तो उलोवन आसलो घरांत कितें आसा घरांत कसल्यो वस्तू आसात आनी कसली ग्रेस्तकाय आसा हाचे विशयांत तो सांगून तो आसलो आनी संभाशण करून तो आसलो सदांच म्हणले बरी अशेंच तो करनासलो आनी एक दीस कितें जालें आमी पळयता एक दीस भिकारी राखोनचो आसलो
आनी तो भुरगो येवंकूच ना. भिकारी त्याच्या घरात तो गेलो, कोणाच्या भुरग्याच्या घरात तो गेलो आनी भुरग्याच्या घरा वचून विचारता आसतना थंयसर राखवाली आसलो आनी त्या राखवाली कडेन ताणें विचारलें. सदां न्ही तो भुरगो थंयसर येतलो म्हजे सशेन आनी बापाय विशयांत आपणाच्या घरा विशयांत बरेपणूच तो उलोवन आसलो. पूण तो भुरगो खंय गेला म्हणून सवाल केल्या तवळ तो राखवाली थंयसर आसलो. राखणदार तो कोण गार्ड अशें म्हणटा तो भुरगो मरण पावला. थोड्याच दिसांनी तो मरण पावला. आनी हो भिकारी कितें करता, दोळ्यांतल्यान दुकां गळोवन तो फाटीं येता आनी एका कलाकृतीच्या एका आंगडीक तो वेता. कलाकृतीच्या म्हळ्यार ड्रॉइंग थंयसर त्या आंगडीक तो वेता आनी ड्रॉइंग पेपर आनी तशें स्केच पेन हाडून ताचें रूप तो सोडयता, त्या भुरग्याचें रूप तो सोडयता आनी रूप सोडयल्या उपरांत त्या भुरग्याच्या तो घरा तो वेता आनी त्या राखवाले कडेन सांगता, हें सोडयलें भुरग्याचें रूप ताच्या बापायक तुवें दिवंक जाय. बापाय खंय आसा म्हणून सवाल केल्या तवळ तो मार्केटीक गेला म्हणून तो म्हणूंक लागलो आनी थोड्याच वेळान तो येतलो. पूण कितें केल्यान भिकाऱ्यान ताचे थंय आसलें ती कलाकृती त्या राखोले कडेन दिली आनी सांगूंक लागलो, ही कलाकृती तुवें त्या भुरग्याच्या बापाय कडेन तुवें दिवंक जाय. आनी हो भिकारी गेलो आनी उपरांत राखवाली राखून आसलो त्या घरच्या येजमानीक आनी घरचो येजमानी थंयसर आयलो आनी घरचो येजमानी ती कलाकृती दिता आसतना ताच्या दोळ्यांतल्यान दुखां गळ्ळीं. ताणें कितेंच सांगूंक ना. तो भितर तो गेलो आनी थंयसर ती कलाकृती म्हणजे मोदेगत म्हणजे मेजाच्या घरा एका मोद्या कुडांत ताणें दवरली. जायत्यो कलाकृती आसल्यो, पुताची कलाकृती ताणें घरा मोदेंच ताणें दवरली. आनी थोड्याच दिसांनी बापाय अंतरलो आनी बापायन 3 विलां बरयलीं. 3 विलां म्हणजे काय म्हणटात एग्रीमेंट म्हणटात. 3 खावरांत घालून ताणें बरयलें आनी ताणें वचून एका जज्जाक ताणें दिलें मोर्चा पयलें आनी तो मरोन तो पावलो. जज्जान ती 3 विलां कान घेवन 3 एनवलपां कान घेवन थंयसर आयलो आनी थंयसर आसल्या भोंवतणीच्या लोकांक ताणें आपयलें. भोंवतणीच्या लोकांक ताणें आपयलें. जायते मनीस आसले, व्हडले व्हडले मनीस आसले, जायते पयशेवाली थंयसर आयले कलाकृतीक आंगूंक आनी ती त्या बापायची आस्त कोणाक येता म्हणून उक्त्यान सांगूंक जज्जान थंयसर आसलेल्या लोकांक आपयलें. कोण खाण घेता म्हणून ताची आस्त थंयसर आसलेल्या लोकांक ताणें आपयलें. आनी जज्जान कितें केलें, पयलें एनवलप ताणें ओपन ताणें केलें आनी त्या एनवलपांत अशें बरोवन आसलें, कोण ती भुरग्याची कलाकृती केल्ली, भिकाऱ्यान केल्ली ती कलाकृती कोण घेता ती आस्त ताची जातली म्हणून त्या विलांत बरोवन आसलें. पूण थंयसर आसलो लोक ती कलाकृती पळोवन मस्त म्हळ्यार म्हणजे कितेंच बगोवंक ना तांकां, ते कान घेवंक तांकां बगोवंक ना. पूण भिकारी आसलो, ती कलाकृती सोडयलो भिकारी आसलो आनी भिकारी कडेन इल्ले पयशे आसले आनी भिकाऱ्यान मुखार वचून आपणा थंय आसले पयशे ताणें कोणाक दिले, त्या जज्जाक दिले आनी जज्जान ती कलाकृती ताका दिली. आनी दुसरें एनवलप ताणें ओपन केलें आनी त्या दुसऱ्या विलांत अशें बरोवन आसलें आनी अशें बरोवन आसलें, तो आदेश असो आसलो, जो कोण ती भिकाऱ्यान केल्ली कलाकृती घेता ती आस्त ताची जातली. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ह्या गणिताद्वारे
आमकां मेळचो संदेश इतलोच, आमी बरवशेची मनशां, आमी सर्गीच्या येण्या पसत बरवसून आसाव, सुमेच्या येण्या पसत आमी राखून आमी आसाव, आमी बरवशाची मनशां, आमी बरवशाक सागसावन आमी जियोंक जाय. जर तर आमी बरवशाक सागसावन आमी जियेताव, सुमेच्या येण्याक आमी पावती आमी तयार करता म्हणून आमी सांगयत. क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी सुमेच्या येण्याक पावती आमी तयार करता. क्रिस्त येण्याच्या काळार सुम्याक स्वागत करूंक वर्ती आमी तयार करता. आमी आयती जाता सुम्याक स्वीकार करूंक. क्रिस्त येणी दोन येणी आसात. देर आर टू कमिंग्स ऑफ क्रायस्ट. जेजूचे पयले येणे क्रिसमस म्हणटात, नतलांचे फेस्त. त्या नतलांच्या फेस्ता दिसा जेजू क्रिस्त मनीस जालो, देव मनीस जालो, देव इमॅन्युएल जालो आनी आमचे मोदें तो जियेलो. हे चारित्रीक गणित, हे पयले येणे. आनी दुसरे येणे केदळा आमी सुम्याक मेळोंक आमी तयारी करता. मेल्या उपरांत, आमच्या मरणा उपरांत आमी सुम्याक आमी मेळटाव, सुम्याक आमी मेळटाव. हे जावन आसा दुसरे येणे. त्या वेळा कितें जातलें म्हणून आमकां कळीत ना, पूण मेल्या उपरांत सुम्याची आमी भेट आमी करताव. सुम्याची भेट करता आसतना आमकां सुम्याच्या मोगाचो आमकां अनुभव जाता. बरवशाची मनशां आमी जावंक आमी पावताव. आमकां सदांच ह्या संवसारांत जियोंक साध्य ना. एक दीस नाटल्या एक दीस आमकां मरोंकूच आसा. एक दीस नाटल्या एक दीस मरोंकूच आसा. आमी निरंतर हांगा ह्या संवसारांत जियोंक साध्य ना. एक दीस नाटल्यार एक दीस सुम्याची भेट करूंकूच आसा. सुम्याची सोडवण देखूंकूच आसा. सुम्याचे येणे पळोवंकूच आसा. तें बाग आमकां पावूं जायचे तर आमी कितें करूंक जाय? बरवशाची मनशां आमी जावंक जाय. बरवशाची मनशां आमी जावंक जाय. आनी तिसरें येणे, सुमी जेजू केदाळा येता म्हणून कळीत ना. हाका म्हणटात परुजिया म्हणटात. सुमी जेजू केदाळा येतात म्हणून कळीतच ना. आनी तिसरें येणे केदाळा जाता. तिसरें येणे केदाळा जाता. मोगाळ भावनो आनी भयणी सदांच तें जाता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तें जाता. तिसरें येणे केदाळा याजाक त्या देण्यांच्या वयर वायन आनी तशेंच उंड्याच्या त्या देण्यांच्या वयर हात पात लावन दवरता गे, तवळ क्रिस्ताची येणे जाता. तवळ क्रिस्ताचे येणे जाता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत क्रिस्ताचे येणे जायचे तर आमी कितें करूंक जाय? बरवशाची मनशां आमी जावंक जाय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी सुमेच्या येण्याक पावती आमी तयारी करनासाव. आध्यात्मीक रितीन म्हळ्यार बरें आमी तयारी आमी करनासाव, पूण आमी सुमेच्या येण्याक आमी तयारी आमी केल्या गे. बरवशाची मनशां आमी जाल्या गे. बरवशाची साक्षी आमी जाल्या गे. हे आमी आज आमी नियाळ करूंक जाय. We should become the Advent people. We should become the people of hope. We should become the pilgrims of hope. आमी जावंक जाय बरवशाची यात्रिका. बरवशाची यात्रिका. एक दीस स्त्री आसली आनी ती मस्त कश्टून आसली. तिका पिडाशिडा आसली आनी तिची स्थिती मस्त गंभीर आनी तिका जेवंक जायनातलें. मस्त कश्ट जातालें.
कितेंच जेवल्या रे तें भितर वचनातलें. तिचें अन्ननाळा जठाराकेचें तें गांठोन गेल्लें आनी कितेंच करूंक साध्य जालें ना. ती स्त्री कितें करता पयले सुवातेर रेतिरे मंदिरेक ती वता. हें जाल्लें घडीत मुल्कींत ती एक रेतिरे मंदिरेक ती येता आनी थंयसर रेतिरेंत ती पात्र ती घेता. आनी पात्र ती घेता आसतना मागण्यांत आपलो वेळ ती करसिता. मागण्यांत आपलो वेळ ती करसिता. आनी मागणें जाल्या उपरांत पाद्रे बसशीन वचोन पाद आब्राम मुल्कींत आसा तो डिरेक्टर ताका वचोन ती मेळटा आनी म्हणटा आपल्या जिवितांत जाल्लें तें घडीत रोडोन म्हणलें बरी ती सांगता. हांव कश्टान आसलें, हांव संकश्टांत आसलें, पूण जेजूचे वयर हांवें व्हरतो भावार्थ हांवें दवरलो. जेजूचे वयर व्हरतो बरवसो हांवें दवरलो. बरवसो दवरन हांव हांगासर आयलें. पूण हांगा येवच्या पयलें हांव दाक्तेरा सशीन गेल्लें आनी दाक्तेरान डायग्नोसीस केल्लें आनी त्या डायग्नोसिसांत कळ्ळें म्हज्या रिपोर्टार म्हजें अन्ननाळा गांठवळा म्हणून आनी तुका जेवंक जायना म्हणून दाक्तेरान सांगलें. आनी तें ऑपरेशन करचेच म्हणून दाक्तेरान आदेश दिलो, ऑर्डर दिलें. तरी जाल्यार हांव आयकूंक ना. हांव फाटीं आयलें. हांवें दाक्तेराक इतलें सांगलें म्हज्या घरा तोट आसा, हांवें तोटांत वचून हांवें काम करूंक जाय. जर तर हांव मेल्या उपरांत म्हाका करूंक जायना, पयलें हांव वचून काम करता म्हणून ती म्हणा लागली. तिका जायते तोट आसलें, म्हळ्यार मस्त तोट आसलें. कापयेचें तोट तिका आसलें आनी जायते नौकर तिका आसले, म्हळ्यार सर्वंट्स आसले कापी कुंटूंक. त्या वेळार कोणूच नासली तिच्या घरा. ती एकलीच आसली. तिचो पूत केंगे काम करनासलो आनी तिणें म्हणलें दाक्तेरा याजका कडेन सांगलें. ती म्हणटा हांवें दाक्तेरा सांगलें इतलेंच, म्हाका घरा वचोंक जाय आनी म्हज्या नांवकारांक हांवें सांगूंक जाय म्हज्या कापीच्या तोटांत मस्त काम आसा आनी कापी कुंटूक आसा. तें जाल्या उपरांत हांव रेतीरेक वेता. रेतीर जाल्या उपरांत हांव ऑपरेशनाक हांव हांगासर ह्या आस्पत्रेक येता म्हणून दाक्तेरान सांगलें. पूण दाक्तेर आयकलोच ना. जर तर तूं फाटीं गेल्यार खंडी जावन 3 दीस तूं वाचतलें. 3 दीस तूं वाचतलें म्हणून दाक्तेरान सांगलें. तरी जाल्यार ती आयकोंक ना. हट्टी मनीस ती फाटीं आयली म्हणून ती म्हणा लागली याजका कडेन. फाटीं आयली आनी कामागारांक सांगलें कापी कुंटूंक. आनी तें पुरो जाल्या उपरांत तिणें निर्धार निचेव घेतलो रेतीरेक वचोंक. रेतीरेक ती गेली, मुल्की रेतीरेक ती गेली आनी थंयसर तिणें भेटोवन तिणें दिलें. कुमसारती जाली. बो अपुर्बायेन म्हणलें बरी ती कुमसारती जाली आनी रेतीरेंत व्हरतो तिणें पात्र तिणें घेतलो. येवक्रिस्ताच्या साक्रामेंतांत व्हरतो पात्र तिणें घेतलो आनी देवाचेर बरवसो तिणें दवरलो. खंडीत जावन देव म्हाका राखतलो, बरी भलायकी म्हाका फावो करतलो आनी म्हजी पिडा शिडा गूण करतलो म्हणून तिका पातयेनी आसली, तिका बरवसो आसलो. आनी त्या भावार्थान ती गेली म्हणून ती म्हणा लागली रेतीरेक गेली आनी थंयसर तिणें व्हरतो पात्र तिणें घेतलो रेतीरेंत आनी पुरो जाल्या उपरांत ती दाक्तेरा सरशीन ती गेली. एका नौकराक काण घेवन आनी डायग्नोसीस केलें. डायग्नोसीस करता आसतना दाक्तेराक सरप्रायज जालें आनी दाक्तेरान सांगलें तुजी पिडा शिडा कंप्लीट गूण जाल्या, तुका भलायकी परत
पाटी मेळ्ळ्या परत पाटी मेळ्ळ्या म्हणून धाकटेरान सांगलें आनी धाकटेरान विचारलें कितें केलें तुवें ती म्हणा लागली हांवें संपूर्ण म्हणलें बरी जेजूचे वयर हांवें विश्वास दवरलो जेजूचे वयर हांवें भावार्थ दवरलो हांवें चिंतूंक वचूना हांव हांगासर आयलें तपासणी करूंक कितें जालां म्हणून पळोवया म्हणून पूण जेजून म्हाका बरें केलां जेजून म्हाका आपडलां जेजून म्हाका बरी भलायकी म्हाका फावो केल्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत असलीं गणितां आमकां आयकूंक मेळटात थोडे फावटी आमी पिडा शिडा येता आसतना आमी देवाचेर भरवोसो दवरिनासतना आमी वयस जशें आमी वेता पूण जेजू आमचो वयस म्हणून आमी पाती येता गे जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो सोडवणदार म्हणून आमी पाती येता गे त्या स्त्रिये बरी जेजूचे वयर भरवोसो आमी दवरता गे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आमी विचारूंक जाय थोडीं सवालां देवान आमकां रचलां टुरिस्ट जावन आमकां ताणें रचलां गे आमी हांगासर आमी टुरिस्ट जावन हांगासर आयल्या गे कित्या खातीर ताणें आमकां रचलां हें आमी समजून घेवंक जाय देवान आमकां रचलां कित्या पसत ह्या संवसारांत बरेंक जिवीत एक जियोंक ताणें आमकां रचलां ताका जाणा जावंक दुसरें जावन ताच्या मोगाचो अणभव करूंक तिसरें जावन ताची सेवा करूंक सस्ताचें जिवीत लाभोवंक सर्गीचें सूख लाभचें पसत ताणें आमकां रचलां हें आमी जाणा जावंक जाय चार संत्यो आमच्या मोतींत आमी दवरूंक जाय देवान त्या खातीर ताणें आमकां रचलां मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आपोस्तलाची कृत्या अध्याय 12 अशें म्हणटा जो कोण जेजूचे वयर भावार्थ दवरता जो कोण क्रिस्तचे वयर भावार्थ दवरता ताका सकत मेळटा आनी तो खंडी जावन नाश जायना ताका सस्ताचें सूख ताका लाभता म्हणून आपोस्तलाच्या कृत्या पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा दिस इज आवर होप मोगाळ भावनो आनी भयणीनो दिस इज आवर होप हो जावन आसा आमचो बरवोसो जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो बरवोसो तो आमकां घटाय आमकां दिता तो आमकां सकत आमकां दिता त्या देखून आमी एक घडी भर त्या सक्रामेंतांत आसल्या जेजूचे वयर आमची दिश्ट आमी कोंसोवया तसो जावन आसा आमच्या भावार्थाचें मूळ जावन आसा बरवशाचें मूळ तो जावन आसा आनी थंयतावन भावार्थ उत्पन्न जाता थंयतावन बरवसो उत्पन्न जाता आनी आमी भावार्थाची मनशां जाल्ल्यान बरवशाची मनशां जाल्ल्यान आमी सुमेच्या येण्याक पावती आमी दाराय आमी खरी येत मोगाळ भावनो आनी भयणीनो एक घडी भर आमी दोळे आमी दाखया आमच्या भावार्थाचे दोळे आमी उक्ते करया आमी जेजू क्रिस्ताक आमच्या काळजांत आमी स्वागत केला गे ताच्या मोगाचो अनुभव केला गे ताच्या मोगाचो अनुभव आमी केला गे आमी आमकांच आमी समर्पण आमी दिवया आमी समर्पणाचें गीत आमी गायत आसतना आमच्या दोळ्यांतल्यान दुखां वाळून दी आमच्या दोळ्यांतल्यान ती आसली ती कुसाडाय भायर येवं दी म्हणून आमी मागया आमच्या काळजांत आसली ती कुसाडाय भायर येवं दी म्हणून आमी मागया आमी दोळ्यांतल्यान दुखां गळयत आसतना एका भुरग्या बरी खंडी जावन जेजू आमकां सुख दितलो जेजू आमकां सवकास आमकां दितलो आनी आमकां धदोसकाय आमकां लाभतले 520 आणि 3 23 पेज नंबर
지수이 무자갈사 지수이 무자읍뼈 지수이 무자모나 지수이 무자지비다 지수이 무자갈사 지수이 무자읍뼈 지수이 무자모나 지수이 무자지비다 कर्जदारुगढ़ सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार कर तुझेत जियेता कर्जदारुगढ़ सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार कर तुझेत जियेता मुझा जिसुई मुझा सोता जिसुई मुझा करने जिसुई मुझा जीने जिसुई मुझा जीना जिसुई मुझा सता जिसुई मुझा करे जिसुई मुझा धीरे कर्जदारुगढ़ सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार कर तुझे जियेता कर्जदारुगढ़ सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार कर तुझे जियेता जिसुई मुझा कष्टा जिसुई मुझा दुखा जिसुई मुझा पीड़शिले जिसुई मुझा कष्टा जिसुई मुझा कष्टा जिसुई मुझा दुखा जिसुई मुझे पीड़शिले जिसुई मुझा संकष्टा कर्जदारुगढ़ सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार कर तुझे जियेता कर्जदारुगढ़ सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार कर तुझे जियेता तुझे जियेता तुझे जियेता मुगाळ भाव बहिणीनो आम्ही एक घडीभर उभे राहूया सुमी जेजू ख्रिस्त आमचे मोदे आसा आम्ही फातकी आम्ही जावन आसा आमचे निरासपण आमचे अस्कतपण आमचे उणेपण सर्वस्व आम्ही देवाक आम्ही भेटोवन दिवया जेजू क्रिस्ताक आम्ही भेटोवन आम्ही दिवया
आमचे काळीज आमी उक्ते करया आमचे काळीज काळजाचे दार उगड सोम्या म्हणून आमी मागया आमच्या हर एक करण्यात आमी जेजूचे काम करूंक आमी पाटी सरल्या आमच्या करण्यात आमी तसो मोग त्याच्या मोगाचा अनुभव करूंक आमी पाटी सरल्या आमच्या कष्टांत आमी जेजूक आमी स्वागत आमी करूं ना आमकां कष्ट येता आसतना आमी जेजूक आराधन करूंक आमी पाटी सरल्या आमी पातकी आमी जाल्या सोम्या आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट आमी मागता सोम्या जायती आमी पातकां आमी केल्यांत बेबतेपण लैंगिक संतीक आपलेपणाक जायत्या आशेक दुडवाक आमी लोकदोन केल्या तुजी वाट धरूंक आमी पाटी सरल्या सोम्या भरवशाची वाट धरूंक आमी पाटी सरल्या सोम्या आमचे हात आमच्या हृदयार आमी दवरया कीर्तनकार 51 अशें म्हणटा काकुळटारा देवा काकुळट म्हजी कर अपराध म्हजे धुवन तूं काड नितळ म्हाका कर पातकांतलो नितळ कर सोम्या गुन्या म्हजो धुवन तूं काड म्हजो गुन्या उळकोन हांव घेता तुजे विरोध हांवें पाता केला म्हाका नितळ कर सोम्या शुद्ध कर दूत म्हाका हिमाप्रास चड संतोषचो नाद म्हाका आयकशें तूं कर म्हज्या पातकां खातीर तुजे मुखामळ लिपय सोम्या सगळो म्हजो अपराध धुवन तूं काड एक निर्मळ काळीज रचून दी देवा एक थीर आत्मो म्हजेर तूं घाल तुज्या सोडवणेचो संतोष म्हाका परतून दीत सोम्या आनी नवो आत्मो तूं म्हाका तूं दी आमी गावया काकुळटारा देवा काकुळट म्हजी कर पानसंको 141 पेज नंबर 141 काकुळट म्हजी कर देवा काकुळटी सोतो साकू सोम्या म्हजी काकुळट तुजी मागता सोम्या म्हजे दुकाळ नितळ म्हाका हिमा प्रास गवक काकुळट म्हजी कर देवा आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट आमी मागता सोम्या अपराध म्हजे धुवन तूं काड नितळ म्हाका तूं कर हिमा प्रास गवक दुखी स्थानी कळत्या काळजाच्या सोम्या तूं तिरस्कार करिना ओम बलियो अर्पणा तुका मानवाना तुका सकाळ काळी काकुळट म्हजी कर देवा काकुळट म्हजी कर देवा काकुळटीचो तूं सागोर आमचो जेसू काकुळटीचो तूं सागोर अपराध मुझे धुवन तूं काड म्हणून आमी मागया मुझे धुवन काड नितळ म्हाका कर म्हणून आमी मागया
Ima prasadavaka Warnanto makani vardiva Cintu cinit gazeteli उगर मुझे बोन भारतीय सर्वेस परा निरंतर ते स्तुति गाऊंगी काकुळ मुझे कर देवा म्हणून आम्ही मागया काकुळ मुझे कर देवा काकुळ ती सोतो सागो अपराध मुझे दोन का नितळ माका प्रेमा प्रासटवक हात आमचे त्या सक्रामेंताक आम्ही मुखार आम्ही दौरया काकुळ मुझे कर देवा म्हणून आम्ही मागया जेजूची आम्ही काकुळत आम्ही मागया जेजूचे दैविक काकुळत आमच्या शिरशिरांनी वळंदी म्हणून आम्ही मागया ताची आम्ही बक्षण आम्ही मागया ताची कृपा आम्ही मागया ताची दया माया आम्ही मागून आम्ही घेऊया ताची कृपा वरती जावन आसा ताची काकुळत वरती जावन आसा ताणे केल्ल्या पेद्रोको ताणे बक्षिले आणि ताचे वयर काकुळ ताणे दाखयली आणि पेद्रो आपूण चूक केला म्हणून तो गळगळीत तो रडलो आणि आपले जीवित ताणे समर्पण दिले आज या जेजू मुखार आम्ही आयल्या सोमिया ताचे मुखार आम्ही आयल्या दवादवी आम्ही आयल्या एका ल्हानशा भुरग्या बरी दिनकुरी मेटां खाण या पवित्र सक्रामेंता मुखार आम्ही आयल्या आमचे हात मुखार आम्ही धरया देव जेजूची काकुळत आम्ही मागया आमचे उणे पोन आमचे त्याचे सर्वस्व ते जेजूक आम्ही भेटून आम्ही दिवया काकुळत मुझी कर देवा म्हणून परत्यानटी आम्ही गावया काकुळत मुझी कर देवा काकुळती सतू सागो अपराध मुझे दोन काढ नितळ माका प्रेमा प्रासटवक काकुळत मुझी कर देवा काकुळती सोतो सागो अपराध मुझे दोन काढ नितळ माका प्रेमा प्रासटवक निर्मळ काळी सुसंधी नवो आत्मा मुझे भीतर का उल्लास सोना माका परत ऐकूंक दी सर्वणे सुसंतोष ते सांबा काकुळत मुझी कर देवा काकुळती सोतो सागो अपराध मुझे दोन काढ नितळ माका प्रेमा प्रासटवक प्रेमा प्रासटवक आता आम्ही जोडया आम्ही जेजूची काकुळत आम्ही मागली आम्ही पातकी सोमिया तुझी काकुळत आम्ही मागता म्हणून आम्ही मागले जेजून आमची पातकां बक्षिल्यांत पाताक ताणे नास्ताने केला तो आमचे मदें तो आसा जेजू क्रिस्त इमॅन्युअल तो जाला आमचे मदें तो खरंच तो हजर आसा ताका आमी स्वागत आमी करया आणि थोडेच दिसांनी आमी त्याच्या जल्माची परब आमी आचरण करताव व्हडा दाबाजेन आमी आचरण करताव आमी फावती आमी तयारी आमी करूंक जाय
स्नानिक जुआवन त्या प्रवादेन सांगले पातकी जिनी बदला सुर्गीचे राज लागी पावला अरण्यांत एक थाळो बोबाट मारता समयसो रस्तो नीट करा आणि समयसो रस्तो नीट करा मेसियाची वाट आम्ही तयार करूंक जाय समयाची वाट आम्ही तयार करूंक जाय आज आम्ही ती केल्या आम्ही तयार केल्या मोगाळ भावना आणि बहिणीनो सदा नीत आम्ही जेजूची आम्ही काकुळटा आम्ही मागोंक जाय आम्ही फातकी आम्ही जावन आसाव आम्ही असंपूर्ण मनशां आम्ही जावन आसाव तेव्हा जेजून सांगला सर्गीचो बाप मात्र संपूर्ण पण आम्ही असंपूर्ण मनशां आम्ही जावन आसाव तवळ तवळ आम्ही फातकां आम्ही करताव फातकान पडन अशें जेजूची मजत आम्ही मागोंक जाय जेजूची कृपा आम्ही मागोंक जाय आज या पवित्र थळार आम्ही हांगासर आम्ही आसाव त्या जेजू ख्रिस्ताची मजत आम्ही मागोंक जाय बरी भलायकी पावस जावं दी म्हणून आम्ही मागोंक जाय आमकां रक्षण जाय आमकां रक्षण जेजू थावन आमकां मात्र आमकां लाभता भद्रती ताचे थावन आमकां लाभता सवकसाय आमकां ताचे थावन आमकां लाभता दैवीक सकत आमकां ताचे थावन मेळटा आनी कोणाच्यानी ती सकत आमकां दिवंक साथ दिना त्या देखून आमचे तोळे आमी दांकया ताची सकत आमी मागया आनी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी मागया आमी गावया पवित्र आत्म्याचें गीत पवित्र आत्मो आमचे वयर देवून येवन दे आमकां अभिषेक करून दे पेंटेकोस्ट दिसा पवित्र आत्मो उज्याच्या रूपार देवून आयलो एका कुटुंबा भशेन आमकां मरे सांगता आपोस्तल शिस सांगता मेळोन तांणी मागणे तांणी केले आनी मागणे करता आसतना उज्याच्या रूपार पवित्र आत्मो तांचेर देवून आयलो आनी तांकां सकत तांकां मेळ्ळी तांकां गटाय तांकां लाभली आनी पवित्राचें फळां तांकां लाभलीं पवित्र आत्म्याची देणी तांकां लाभली गिन्यान बुध आनी फळां संतोष समाधान शांती असली देणी तांकां लाभली आनी पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया ह्या घडये पवित्र आत्मा आमकां अभिषेक करून म्हणून आमी मागया आमचे हात आमी उबारया पवित्र आत्म्या देवून ये म्हणून आमी मागया धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये तुझ्या जिवितांत आत्म्या ये हांव आशिता आत्म्या ये हांव राखून आसा आत्म्या ये तुझ्या मंदिरांत आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत आत्म्या ये हांव आशिता आत्म्या ये हांव राखून आसा देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे जिसू देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे
Jesu देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचे आत्म्याये तुझ्या मंदिरा आत्म्याये मोच्या जीविता आत्म्याये हा आशेता आत्म्याये राखून असा ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या आमचे बयन ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या आमचे हालेलुया 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 सुम्याची चूक पळयोन आमी ताळयो पेटया आमच्या जिवितांत हा जो संतोष बगला या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी संतोष पावोंक जाय फिलिप्पिकरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 4 अशें म्हणटा रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज आय विल से रिजॉयस संतोष पावा उल्हास पावा ओके बसा मगचुनो आमी क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी संतोष पावोंक जाय क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी उल्हास आमी पावोंक जाय सोम्यतय आमी संतोष पावोंक जाय संवसारी संगतेक आमी संतोष पावोंक नजो पण सर्गीच्या संगतेक आमची मनां आमी केंद्रीकरीत करूंक जाय सोम्यतय आमी संतोष पावोंक जाय सर्गीच्या वस्तुतय आमी संतोष आमी पावोंक जाय एक दीस एक आवय आपल्या भुरग्याक घेवन म्हजे सशेन आयली सुमार 3-4 वर्सां पयलें आनी चिंतूंक जायना तसलें घडीत आनी ती आवय येवन म्हजे कडेन अशें म्हणटा सकाळी फुडें उठता आसतना म्हजो पूत मोबायलार आसता सांजेर इस्कॉलांतल्यान फाटीं येता आसतना तो मोबायलार आसता आनी ती मुंदारसून ती म्हणूंक लागली तो मोबायलाक एडिक्ट तो जाला मोबायलाक तो एडिक्ट तो जाला आनी त्या साधनांतावन त्या मोबायलांतावन ताका भायर येवंक जायना तो तातूंच संतोष पावोन तो आसा संतोष पावोन आसा आनी हांवें इतलेंच म्हणलें ताका कावन्सिलींग सेंटराक ताका व्हरूंक जाय आनी ताका कावन्सिलींग ताका करूंक जाय तवळ 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 ताका कावन्सिलींग ताका करूंक जाय एकसने ताका त्या संगतींतावन त्या समस्येंतावन भायर येवंक साथ दिना कावन्सिलींग केल्या उपरांत तवळ तवळ कावन्सिलींग केल्या उपरांत तो भुरगो बरो जातलो म्हणून हांवें सांगलें आनी उपरांत तांणी एका कावन्सिलींग तज्ञाक तांणी धरलो आनी थंयसर ती केली ताची भेट तांणी केली आनी उपरांत तो बरो तो जालो आनी सुमार 1 वर्सा उपरांत ती म्हजी सशीन आयली आनी ती म्हणूंक लागली फादर म्हजो पूत बरो जाला त्या मोबायल तावन एडिक्शना तावन तो भायर तो आयला आनी आमी
ताची तपासणी करूंक एका कावन्सिलींग तज्ञाक आमी धरलें आनी ताणें अपुरबायेची म्हणजे ताणें सोल्युशन ताणें आमकां दिलां आनी तें आमी आज पाळून आसा आनी म्हजो पुती बरो जाला आनी उपरांत आमी रेतीरेक आमी गेल्या आनी आमच्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत बदलावण जाल्या म्हज्या पुतांतय बदलावण जाल्या आनी आज आमी जेजू थंय आमी संतोश पावून आसा जेजू थंय संतोश पावून आसा आनी एक घडीत एक मनीस पियोन्याक वळखतो जाल्लो पियोन्याक तो वळखतो जाल्लो आनी ड्रग्साकी तो वळखतो जाल्लो आनी तें कुटुंब भोव कश्टांचें तांचे कडेन कितेंच नातलें ती बायल कितें करताली कुली कामाक वचून पयशे जोन आपल्या घोवाक ती सांबाळटाली हो घोव कितें करतलो बायलेचे पयशे चोरून बाराक वचून पियेतालो घट्ट पियेतालो आम्हाला पियोन्याक तो वळखतो जाल्लो आनी कितें केलें थंयच्या लोकांनी ताका डी एडिक्शन सेंटराक घालें 21 days डी एडिक्शन सेंटराक घालें आनी 21 daysंत ताच्या जिवितांत जायती बदलावण आयली डिटॉक्सिकेशन म्हणटात तें जाल्या उपरांत 21 days तो बरो तो जालो ताच्या जिवितांत बदलावण हाडली आनी ताका रेतीरेक ताका आपोवन व्हेलें आनी तो फाटीं तो आयलो आनी म्हाका मेळ्ळो आनी तो म्हणा लागलो फादर म्हज्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां म्हज्या जिवितांत बरेंपण जालां आनी आज तो मनीस कितें करना आसा आज तो रेतीर तो दिवंक तो आसा देवाची सुवार्ता तो प्रगट करना आसा मगचन आमी जेजू थंय आमी संतोश पावोंक जाय ह्या संवसाराचो संतोश थोडो काळ मात्र संवसाराचो संतोष क्षणिक नश्वर जावन आसा शाश्वत न्ही मोगाळ भावना आनी भयणीनो सागोस्तीन बापुरबेन म्हणटा हे म्हजे काळीज सोम्या तुजे खातीर सरसला ना विशेव म्हाका ना विशेव ना विशेव म्हाका ना विशेव सागोस्तीन कितें जावन आसलो मोगाळ भावना आनी भयणीनो तो पातकाच्या खोंडान तो आसलो पातकी जिणी तो जिवन तो आसलो अनैतीक संगतीक तो वळखतो जाल्लो ताच्या आवयन दुकान गोळोवन म्हणलें बरें सुमार 30 वर्सां म्हणसर ती मागा लागली आपल्या पुताच्या बदलावना पसत आपल्या पुताच्या परिवर्तना पसत परिवर्तना खातीर ती मागा लागली आनी सा आंब्रोज म्हणलो एक तो बिसायब तो शर्माव दिवन आसता आसतना कितें जालें सागोस्तिनाक ती उतरां खंसली ताच्या जिवितांत ताका खंसली ताच्या जिवितांत खरी बदलावण हाडूंक आनी आवयच्या निरंतर मागण्याद्वारे त्या आंब्रोजाच्या शर्मावाद्वारे ताची मोत उजवाडली ताची मोत उजवाडली आनी ती संगतीक तो वळखतो जाल्लो आनी परिवर्तन जिणी जिवंक तो मुखार तो सरलो आनी आंब्रोजातावन पवित्र स्नान ताणें घेतलो आनी इप्पो दिएसिसो वर्तो गवळी जावंक तो पावलो वर्तो बिसायब जावंक तो पावलो आनी पवित्र सभेचो नावार्थीक एक बरयणार जावंक तो पावलो आनी वर्तो सांत जावंक तो पावलो आनी भोव अपुरबायचीं उतरां ताची जावन आसात हे म्हजें काळीज सोम्या तुजे खातीर रचलां ना विशेव म्हाका ना विशेव मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमकां संतोश आमकां खंयसर मेळटा हॅपिनेस आमकां खंयसर आमकां मेळटा जेजू थंय मात्र आमकां मेळटा तें आमी जाणा जावंक जाय मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमच्या भुरग्यांक आमी सांगूंक जाय संतोश आमकां खंयसर मेळटा आमच्या युवकांक आमी सांगूंक जाय गरजेचें हॅपिनेस आमकां जेजू थंय आमकां मेळटा त्या देखून जेजू म्हणटा कश्ट तेल्यान वचून वयतल्यान म्हजेशी येया हांव तुमकां विशेव दितलो हांव जावन आसा बळ्या आनी खालत्या काळजाचो म्हजें लागचें तुमी शिका हांव जावन आसा समाधान दिवचो देव हांव जावन आसा समाधान दिवचो देव
ह्या क्रिस्ती येण्याच्या काळार सोम्यतेय संतोष पावोंक we should become the people of joy. We should become the people of happiness. आमचे ते संतोष आसूंक जाय. पापा फ्रांसीस भोव आपुरबायेन सांगता एक क्रिस्तांवाच्या मुखा म्हळ्यार संतोष आसूंक जाय. कोलो तो संतोष? क्रिस्तचो संतोष, क्रिस्तचो उल्हास तुमच्या मुखा म्हळ्यार परजळोवंक जाय. जपानिया प्रवादे भोव आपुरबायेन सांगता इस्रायलच्या लोकांक खरो संतोष खंय आसा गी म्हणून तो बापूरबायेन सांगता इस्रायलचो लोक बॅबिलॉनाच्या बंदडेन तो आसलो आनी थंयसर तांकां संतोष तांकां मेळोंक ना. कितेंच तांकां नातलें, तांची देव मंदिरां तांकां नातलीं, सिनेगोग नातलें देवाक आराधन करूंक. आनी त्या वेळार कश्टांत आसतना तांचे दळदीरपण आयकोन, तांचे कश्ट आयकोन जपानिया प्रवादी मरिपात अशें म्हणटा सियोनाचे दुवे संतोष पाव, इस्रायलाचे दुवे संतोषाची गितां गाया. जेरुसलेमाच्या संतोष भरीत जेरुसलेम संतोष भरीत जा. तुजे थंय आसली ती तें पाताक तें नालिसाय पयस काड आनी तुजे वयर आसलो वीक काडला म्हणून जपानिया प्रवाद्या मुखांत्र इस्रायल घरांक तो सांगता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचो देव कितलो बरो देव, आमचो देव दयाळेचो देव. आयच्या किर्तनांत आमी आयकता सर्वेस्पोर देव कणवळो दयाळ. ताचे थंय आसा संतोष, ताचे थंय आसा मोवाळाय, ताचे थंय आसा मैपास, ताचे थंय आसा उल्हास. त्या देखून मोगाचनो ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी संतोष आमी पावोवंक जाय. कशें आमी संतोष आमी पावो येत? स्नानीक जुवावो सुमार 2000 वर्सां आदीं मेस्सी येवच्या पयलें ताणें प्रावधान ताणें केलें. पातकीची बदला सर्गींचें राज लागीं पावलां. आमी पातकांची आमी दूख धरली, देवाची काकुळट आमी मागली. हें सदांच आमी करूंक जाय मोगळ भावना आनी भयणीनो, हें गरजेचें. देवाची काकुळट गरजेची जावन आसा, जेजूची काकुळट गरजेची जावन आसा, जेजूचें बक्षाने गरजेचें जावन आसा. जर तर आमी जेजू थावन आमी बक्षाने आमी मागता, जेजूची आमी काकुळट आमी मागता, तवळ आमी संतोशाची मनशां जावंक आमी पावता. इजाया प्रवादी भोव अपुरबायेन सांगता सोमी येता आसतना कितें जातलें? सोमी येता आसतना थंयसर संतोष आसतलो, संतोष आसतलो. जेजू क्रिस्त जल्म घेता आसतना थंयसर आमकां पळोवंक मेळ्ळें कितें? गायन, देवदूतांचें गायन, संतोष भरीत गायन. महिमा देवाक सर्गे, शांती ताच्या इश्टांक संवसारी, शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सगळो संवसार संतोषान आसलो आनी थंयसर आसली म्हणजे ते संतोषान आसल्यो. थंयसर आसले गुवळी जेजूच्या जल्माची खबर आयकोन संतोष ते पावले. जेजू येता आसतना थंयसर संतोष आसतलो आनी सर्वेस्पराचो आत्मो ताचे थंय आसतलो, सर्वेस्पराची कृपा ताचे थंय आसतली, पवित्रत्व ताचे थंय आसतलो आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करतलो, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका दितलो, शोशणेक वळख जाल्यांक स्वातंत्र्य दितलो आनी कैद्यांक सुटका दितलो, रडणे रुदान करतल्यांक बुजयतलो, सर लोकांक देवा थंय तो फाटीं हाडटलो. वय मोगाचें भोव अपुरबायचीं उतरां जावन आसात. सोमी जेजू क्रिस्त येता आसतना कितें जातलें म्हणून इजाया प्रवादी भोव अपुरबायेन प्रावधान करता आनी तें प्रावधान जेजू क्रिस्त थंय पूर्ण जालें. जेजू क्रिस्त थंय पूर्ण जालें. कितें जालें?
जेजू ख्रिस्त जल्मत असतना थंयसर उजवाड फांकलो जेजू ख्रिस्त येता आसतना जायत्या लोकांनी सोडवून देखले, जायत्या लोकांक सोडवून लाभले मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. जुओ सुवांजेल अध्याय 3 सुलेवा वळीत आमी पळयत आहोत देवान इतलो मोग केलो गे ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारी आमकां समर्पण ताणें दिलो. जुओ सुवांजेल अध्याय 1 वळ अशें म्हणटा, वेळा काळा वरवीं देवाचो शब्द आसलो, देवाचो शब्द देव जावन आसलो आनी देवाचो हें आसलो, देवाचो शब्द मनीस जालो. 1 अध्याय 18 वळ आनी आमचे मदें तो जियेलो. देव इमॅन्युएल जालो, देव मनीस जालो. आनी देव मनीस जाता आसतना सगळो संवसार संतोषान आसलो. मोरी माय आपूण देवाची माता जाल्या म्हणून वडीक उसारी नासतना एलिझाबेथीची सेवा करूंक ती गेली. पवित्रत्वीच्या स्पिरितान बरोवन अशें म्हणा लागले, म्हजो आत्मो संतुसता, देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता, कित्याक म्हळ्यार आपल्या चरण दशीचे ताणें दया दाखयली, देखून म्हाका सदैव म्हणून म्हणटालें. ती संतुस्ती पावली देवाची माय जावचे बाग तिका पावू जालें म्हणून ती संतुस्ती पावली. जेजूक स्वीकार करूंक, त्या देवा पुताक स्वीकार करूंक, इमॅन्युएलाक आपल्या कुशींत स्वीकार करूंक ती राखून ती रावली, संतुस्ती पावली. मुखार भावनो आनी भयणीनो, आमी संतोष पावोवंक जाय. एलिझाबेथीन तिका पळोवन तिच्या कुशींत आसल्या बाळकान उडी मारली आनी संतोषान अशें म्हणा लागली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें पळ. सुमेच्या मातयेन म्हज्या घरा येवचें भाग म्हाका खंय तावन पावो जालें. मुखार भावनो आनी भयणीनो, आमी सोम्याक स्वागत करूंक जाय. हांवें पयले सुवातेर हांवें सांगलां आमी सोम्याक स्वागत करूंक जाय. आमी सोम्याक स्वागत केल्यार एका रितीचो संतोष आमकां भोगता. जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारी जिवन आसतना जायत्या लोकांक संतोष दिलो. कोडकारांक ताणें गूण ताणें केलें. 12 वर्सांच्या रक्तस्रावीच्या स्त्रियेक ताणें गूण केलें. जायराच्या दुयेक ताणें जिवंत उठयलें. लाजराक पुनः जिवंत ताणें केलें. विधवीच्या पुताक जिवंत उठयलें. त्या विधवीच्या स्त्रीचें रडणें आयकून तिच्या पुताक जिवंत उठयलें. कानान ग्रस्त स्त्रीच्या तुवेक गूण केलें आनी एका सिनेगोगाच्या नौकराक गूण ताणें केलो. सरदाराच्या पुताक ताणें गूण केलें. वय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू ख्रिस्त आसतना थंयसर अजाप जाता. एक भोव अपुरबायेचें गीत आसा इंग्लिशांत, ग्रेट थिंग्स हॅपन वेन गॉड मिक्सेस विथ अस. ग्रेट थिंग्स एंड ब्युटिफूल वंडरफूल थिंग्स, ग्रेट थिंग्स हॅपन वेन गॉड मिक्सेस विथ अस. ग्रेट थिंग्स हॅपन वेन गॉड मिक्सेस विथ अस. केदळा देव आमचे संगी आसा गे, केदळा जेजू ख्रिस्त आमचे मोदें आसा गे, थंयसर अजापां जातात. नाटल्यार अजापां जायनात मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. जर तर आमच्या कुटुंबांत आमी जेजूक येवकार मागता गे, आमोरी आमी म्हणटा गे, सदांनीत मागणी आमी करता गे, पातकी जिणी सांडून बरी जिणी आमी जियेता गे, बदलवाण्याची जिणी आमी जियेता गे, परिवर्तनाची जिणी आमी जियेता गे. खंडी जावन मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत, दिसपट्टे जिवितांत म्हणल्यार बरें बदलावन जाता, अजापां जातात. नाटल्यार एक अजाप समेती जायना. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, थोडे फावटी आमी हांगासर आमी पुण्यक्षेत्राक आमी येता, आमी मागता, आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरता. थोडे फावटी आमकां मागले आमकां मेळना. असो आमी विमर्श करूंक जाय मोगाळ भावना आनी भयणीनो.
कित्या पसत देव आमची मागणी आयकना. आमी मागणे करता तोळ तोळ आमी कितले बटी येता हांगासर पुण्यक्षेत्राक येता थंयसर येता हांगासर येता. देव आमची मागणी आयकना म्हणून आमी सांगचें आसा थोडे बटी. पूण आमी विमर्श करूंक जाय मोगाळ भावना आनी भयणीनो. पयल्या सुवातेर आमी पातकांचे आमी बक्षांनी आमी मागलां गे म्हणून आमी विचारूंक जाय मोगाळ भावना आनी भयणीनो. पातकी जिनी आमी सांडल्या गे पूण और आमी पातकांतच आमी आसा मोगाळ भावना आनी भयणीनो. काळो कचांत करंतच आमी आसा गे. आमी सवाल आमी करूंक जाय. जर तर आमी पाताक धन आमी हांगासर आमी येता मागणे आमी करता कुसाड्याक हांगून हांगासर आमी येता खंडी जावन देव आमची मागणी आयकना. खंडी जावन मोगाळ भावना आनी भयणीनो देव आमची मागणी आयकना हें उडास दवरा. देव आमची मागणी केदीकच आयकना. आमी कितले आमी मागल्या रे देव आमची मागणी आयकना. आज जेजू क्रिस्त आमकां सांगता वस जर तर तुज्या भावा विरोध कितेंय पाताक आसा तर वचून ताका बक्षे उपरांत तुजी काणीक तूं भेटे. म्हाका नाका तुजी भेटवणी म्हाका जाय दाया. म्हाका जाय खाकुळट म्हाका जाय बक्षाने. म्हाका तुजें पाताक नाका मोगाळ भावना भयणीनो. म्हाका जाय तुजी दाया तुजो मोग तुजें बक्षाने. त्या देखून मोगाचें न्हू आमी संतोश पावचे तर आमी देवाची काकुळट आमी मागूंक जाय. हें गरजेचें मोगाचें न्हू. नाटल्यार आमकां जायती पिडा शिडा येता. कश्ट येतात संकश्ट येतात. कश्टां वयर कश्ट येतात. समस्ये वयर समस्या येतात. जर तर आमी बक्षी नाटल्यार जायते फावटी आमी कश्टांत आसा कित्या पसत मोगाळ भावना आनी भयणीनो. आमी कित्या पसत समस्यांत आमी आसा. आर्थीक संकश्टाक आमी वळख जाता कित्या पसत मोगाळ भावना आनी भयणीनो. आमी विमर्शो आमी करूंक जाय. कुटुंबांत जायते कश्ट आसात. कुटुंबांत आज संकश्ट आसात. कित्या पसत मोगाळ भावना आनी भयणीनो समाधान ना. कित्या पसत आमी विमर्शो आमी करूंक जाय. कुमसार असो सक्रामेंताक व्हरतो महत्व आमी दिला गे. प्राजिताच्या संस्काराक आमी व्हरतो महत्व आमी दिला गे. मिसाच्या बलिदानांत आमी फावो ते बरी आमी वांटो घेतल्या गे. क्रियाळ रितीन म्हणल्यार बरी आमी वांटो आमी घेतला गे. आज आमी विचारूंक जाय. विमर्शो आमी करूंक जाय मोगाळ भावना आनी भयणीनो. आज जायतो लोक कश्टून आसा. मानसिक रितीन कश्टून आसा. दैहिक रितीन कश्टून आसा. सबळ समस्येक वळखतो जाला. पिडे शिडेन कश्टून आसा. कित्या पसत आज सगळो संसार पिड्यांत वळून आसा. कसली पिडा पातकांत वळवून आसा. त्या देखून मोगाचें न्हू आमचो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी देवून तो आयलो. ह्या संवसारांत मेळेपण आसलें. ह्या संवसारांत पाताक आसलें. ह्या संवसारांत जायते कश्ट आसले आनी त्या देखून ताणें हो संवसार विंचलो. भोव अपुर्बायेचें वाक्य मोगाळ भावना आनी भयणीनो. असो अर्थ आमी समजून घेवया. जुआंव सुवांजेल अध्याय 3 वाक्या 16. देवान इतलो मोग केलो गे ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारी आमकां समर्पण दिलो. आमकां नाश करचे पसत न्ही. आमकां सोडवून दिवचे पसत. मोगाळ भावना आनी भयणीनो एक सायंटिफीक सवाल आमच्या मतींत उदेवंक पुरो. तुमी सायन्स स्टुडंट जाल्यार ह्या संवसारांत देवान जायती प्लॅनेटां रचल्यांत न्ही. गॅलॅक्सी आसात. देवान आपल्या पुताक कित्याक दुसऱ्या प्लॅनेटाक धाडूंक ना. कित्याक ताणें विनस प्लॅनेटाक ताणें कित्याक धाडूंक ना. कित्याक ताणें ही भुमी ताणें विंचली. कित्याक ताणें ही पृथ्वी ताणें विंचली. दुसऱ्या ग्रहाक ताणें धाडयताले मो. एक सायंटिफीक सवाल. कित्या पसत ह्या संवसारांत पाताक आसलें. ह्या संवसारांत पातकाची जडाय आसली. पातकाचें वजन आसलें. मेळेपण आसलें. मनीस मेळेपणांत जिवन आसलो. सगळो संवसार पातकाच्या काळक्या अंतरांत बुडोवन गेल्लो. आनी त्या वेळार कितें करता देव पात्रियाकांक तो धाडटा. प्रावाद्यांक तो धाडटा. पूण आमी पळयता कितें जालें.
कितें जालें प्रावत्यांचें उतर ते आयकनात पात्रियाकांचें उतर ते आयकनात रायांचें उतर ते आयकनात देवाच्या मणयरांचें उतर ते आयकनात पातकांत ते संपडटात बॅबिलोनाच्या बंदडेक ते पावतात परत्यान ते फाटीं येतात परत्यानटी ते पाताक ते करतात आनी पातकाचें मेळेपण आसलें आनी देवा बापान हें मेळेपण पळयोवन हें पाताक पळयोवन देवा बापान आपल्या देवा पुता सांगलें वच पुता ह्या संवसारांत त्या भुमींत जायते मेळेपण आसा जायते समस्या आसात ते समस्या तुवें निवारूंक जाय वच पुता म्हणून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारी धाडलो आनी जेजू ख्रिस्त देवाचो पूत आपले देवपण सांडून सर्गी दळबा सांडून ह्या संवसारी तो देवण तो आयलो फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 9 वळी म्हणसर आमी आयकताव सर्गी दळबा सांडून देवपण लिपोवन मनशाचे सेम कुयेम घेवन गुलामपणाचे रूप घेवन ह्या संवसारी तो देवण तो आयलो देवा बापाक विधेय जावन तो जियेलो पातकाचो नाश ताणें केलो पातकां पसत कुर्सार तो मेलो विधेय जावन कुर्साच्या मरणा पर्यंत देवाक विधेय जावन तो सरलो आज आनी तो सर्गाक तो चडलो आज देवा बापाचे उजव्या कुशीक तो बसोन तो आसा आज देवा बापाची आज उजव्या कुशीन तो बसोन आनी देवा बापान ताका जडती करचो अधिकार ताका दिला जडती करचो अधिकार ताका दिला जडतीचे अधीन ताका दिला आज सर्वांचे जडती करून तो आसा बापुरबाईची उतरां मोगाळ भावना भयणी सांग पावलो थंयसर बापुरबाई सांगता फिलिपकारांक बरयल्या पत्रां अध्याय 2 6 9 वळी म्हणून वाचा तुमी घरा वचून हें कॉमर कावन दिता हाच्या विशयांत तुमी ध्यान करूंक जाय पळया जेजू ख्रिस्त आयलो ह्या संवसाराक आयलो आज सर्गराजान तो आसा उजव कुशीक तो बसोन तो आसा आमचो देव जिवंत देव आमचो देव अमर देव जावन आसा उंड्याच्या रुपार तो वस्ती करून तो आसा आज सर्वांची जडती करून आसा आनी त्या देखून सांग पाऊल बापुरबाईन सांगता हर एक जिबी सरपडून आज ताका आराधन करतात हर एक जिबी ताका सरपडून आज ताका नमस्कार करतात जेजून सांगला सर्गरवान जावच्या पयलें हांव तुमची संगता सदां काळ आसतलो आनी उंड्याच्या रुपार तो सदां ह्या उंड्याच्या रुपार ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तो वस्ती कर आसा हर एका देवळांत आमी गेल्यार तो पवित्र सक्रामेंतांत उंड्याच्या रुपार तो वस्ती कर आसा मोगाळ भावना आनी भयणीनो हें आमी समजून घेवंक जाय हें आमी सत्मानूंक जाय हो जावन आसा आमचो बरवसो आमी जावन आसा बरवशेची यात्रिकां वी आर द पिलग्रिम्स ऑफ होप आमी बरवशेची यात्रिकां हें सदां आमी जाणा जावंक जाय मोगाळ भावना आनी भयणीनो सत्मंता देवाक सरपदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या आमी सत्मानतावो आनी उपरांत आमी पळयताव एकाच देवाक आमी सत्मानताव देवा पुताक आमी सत्मानताव पवित्र आत्म्याक आमी सत्मानताव पुनः जीवनपणाक आमी सत्मानताव विश्वास हें प्रमाण आमी करताव त्या देखून मोगाचें न्हू गरजेचें आमचो जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारी आयलो आनी आजुनी तो ह्या उंड्याच्या रुपार तो वस्ती करून आसा आनी थोडेच घडये मेसाचें बलिदान भेटयत आसतना जेजू ख्रिस्त तो ह्या आल्तारीर तो येता केदाळा याजाक आपले हात त्या देण्याचेर पातलान दवरता गे तवळ तिसरें येणें जाता आनी जेजू ख्रिस्त थंयसर आजार जाता आनी तोच जेजू ख्रिस्त आमच्या काळजांत येता हें जावन आमी जाणा जावंक जाय हो जावन आसा मोगाळ भावना आनी भयण आमचो भावार्थ हो आमी भावार्थ हेरांक आमी प्रगट करूंक जाय जर तर हो भावार्थ ही जाणवय आमी हेरांक आमी प्रगट करिनातल्यार आमी क्रिस्तांव न्ही मोगाचे न्हू क्रिस्तांव न्ही
फकत नावा खातीर आमी क्रिस्तांव मात्र मोगाळ भावना आनी भयणीनो हो भावार्थ आमी हेरांक आमी परगट आमी करूंक जाय. आमी देवाच्या जन्मा विशयांत आमी जाणा जावंक जाय. ह्या संवसाराच्या संगती विशयांत आमी जाणा आसाव. जायत्यो संगती आमी जाणा आसाव. We do not know, we do not have the knowledge of God. We have to acquire the knowledge of God. आमकां सायकोलॉजी विशयांत आमकां कळीत आसा, सायन्स विशयांत आमकां कळीत आसा, पूण जेजू विशयांत आमकां आमी जाणा आसावगी. देवाच्या जन्म विशयांत आमी जाणा आसावगी. मोगाळ भावना आनी भयणीनो बरवशाची मनशां आमी जायजे तर, बरवशाची यात्रेक आमी जायजे तर देवाची जाणवय गरजेची जावन आसा. We should have the knowledge of God. आज क्रिस्ती पर्जा नासल्या कित्या पसत मोगाळ भावना आनी भयणीनो क्रिस्ती पर्जा नासल्या. देवाचे उतर सांगता म्हजी पर्जा नासल्या कित्या पसत तांकां देवाची जाणवाय ना, देवाची गिन्यान ना, देवाची भिरंत ना, देवाची लक्षणां पळोवंक मेळनात. सांत जेरोम वापरूबाय म्हणटा इग्नोरन्स ऑफ क्रायस्ट. Ignorance of the scripture is the ignorance of Christ. Knowledge of the scripture is the knowledge of Christ. आमी क्रिस्ताक आमी उक्त्यान म्हणले बरी आमी परगट करूंक जाय. जाणवाय आमकां आसूंक जाय. देवाची जाणवाय आमकां आसूंक जाय. देवाची भिरांत आसा तर खंडी जावं देवाची जाणवाय आमकां आसता. ओजेया प्रवादी अध्याय 4 वाक्य 6 अशें म्हणटा, सारके रितीन वापरूबायन म्हणटा गिन्यानाच्या अभावान म्हजी पर्जा नास जाल्या. गिन्यानाच्या अभावान म्हजी पर्जा नास जाल्या. आमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आमकां आसा गे मोगाळ भावना आनी भयणीनो. आज आमी विचारूंक जाय. आज युरोप गांवांत आमी गेल्यार इगर्जेनी क्रिस्तांव भाव भयणी आमकां पळोवंक मेळनात. आज हांव श्रीलंकांत मिशनरी जावन वावर करनासा. थंयसर क्रिस्तांव भाव भयणी इगर्जेन पळोवंक मेळनात. देवपिरांतीची लक्षणां पळोवंक मेळनात. पवित्रत्वेची जाणवाय तांकां ना. आनी आतां आमी पळयता क्रिस्ती धर्म आज नासावनूच गेला. आमी पळयता मोगाळ भावना आनी भयणीनो जर तर तुमी रिलीजन इन युरोप 2100 म्हणून तुमी घाल्यार आनी तो युट्यूबार आतां मुस्लीम धर्म सोडोवचो आसा केंगी म्हणून फोरकास्ट आनी काय म्हणटा प्रेडिक्शन सांगता क्रिस्तांव धर्म आतां सामको उणें जावन येता केंगी. मोगाचेनो कित्या पसत मोगाळ भावना आनी भयणीनो आज युवक इगर्जेन पळोवंक मेळनात. भुरगीं इगर्जेन पळोवंक मेळनात. मागण्याक भुरगीं पळोवंक मेळनात. युवजन पळोवंक मेळनात. कोण आसची इगर्जेंत वडिलां 40 वर्सां प्राय जाल्लीं वयर भुरगीं युवक आमकां पळोवंक मेळनात. हें सांगचें हांवें घडीत मोगाळ भावना आनी भयणीनो क्रिस्ती जाणवाय गरजेची जावन आसा. देवाची जाणवाय गरजेची जावन आसा. संवसारी जाणवाय न्ही. आमकां देवाची जाणवाय गरजेची. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय गरजेची जावन आसा. जर तर पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आमी आपणायता तर आमी क्रिस्ताक आमी स्वागत आमी करता. सोमयाक आमी स्वागत आमी करता. सोमयाक आमी स्विकार आमी करता. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार पापा फ्रांसीस बापूरबायन आमकां सांगता आमी बरोवशाची यात्रिका जावंक. बरोवशाची यात्रिका जायचे तर पवित्र पुस्तकाची जाणवाय गरजेची जावन आसा. आनी दुसरें जावन बी ए विटनेस बरोवशाची साक्षी. जर तर आमकां जाणवाय आसा तर क्रिस्ताची जाणवाय आसा तर देवाची जाणवाय आसा तर आमी हेरांक साक्षी आमी जावन आमी जियेत. वी शूड बिकम होप फॉर अदर्स. बरोवशाची साक्षी दिवची मनशां आमी जावंक जाय. हातेर आमी जावंक जाय. त्या देखून गरजेचें मोगाचेनो देवाची जाणवाय आमी आपणावंक जाय. दुसरी जाणवाय न्ही, संवसारी जाणवाय न्ही.
देवाची जाणवाय भोव अपुरबायची गरजेची जावन आसा. जर तर आमी देवाची जाणवाय आमी आपणायता तर आमी बरोवशाची साक्षी आमी जाता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्त जावन आसा आमच्या बरोवशाचें मूळ. रोमाकाराक बरयलें पत्र आद्याय 15 वाक्य 13 अशें म्हणटा, बरोवसो देवा तावनसो येता. बरोवशाचें मूळ देवूच जावन आसा. बावर्ताचें मूळ जेजूच जावन आसा. आनी बावर्त जेजू तावनसो येता. आनी तो बावर्त आमी आपणावंक जाय. आपणावंक जाय मोगाळ भावना आनी भयणीनो. आनी तो वेळ आमच्या जिवितांत संतोष आसता. तो वेळ आमच्या जिवितांत उल्हास आसता. आमचो आत्मो देवा थंय संतोष पावता. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी उबे रावया आनी आमी जेजू थंय आमी संतोष आमी पावया. आनी आमी गावया गीत पांचसंको 86 तळी भेटून उक्तीपालन गायन. संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला. संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला. संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला. तुझो निस्कोळी तो मोची मोगाची शेळी. हांव तुझो निस्कोळी तो मोची मोगाची शेळी. तुका सोदून सोदून आयला, तुका देखून कुशल जाला. तुका सोदून सोदून आयला, तुका देखून कुशल जाला. संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला. संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला. सांडून गेल्या सोदून आयलो, सांडून गेल्या तुका देखलो. सांडून गेल्या सोदून आयलो, सांडून गेल्या तुका देखलो. हांव तुजो मोग करता, सगळी रास आपूण करता. हांव तुजो मोग करता, सगळी रास आपूण करता. संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला. संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश
शैला संतोष पावा उल्लास पावा संदेशाला हालेलुया 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 हालेलुया. तेसलोनिका बरयलें पत्र पयलें पत्र अशें म्हणटा सदांच खुशाली जाया कळनासतना मागा क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत रावा पवित्र आत्मेच्या वाटेर कसलीच अडकळी घाली नाकात प्रावादींची बेपारवा करी नाकात कितें बरें दिसता तें सांबाळा वायटांतावन पयस रावा तुमकां समाधान मेळटलें तुमकां पवित्र करतलो देव तुमकां पवित्र करतलो आनी तुम्ही निर्दोषी तुम्ही जातेल्यात सदांच विश्वासी रावा संतोष बरे जाया उल्हास पावा या क्रिस्त येण्याच्या काळार आणि क्रिस्ताक आमी स्वागत करूंक आमी आयती जावया आणि क्रिस्ताचे जेजूचे बेसांव घेवंक आमी तयार रावया. ये देवाविचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे तेंप आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. देव बरो दीस मोगाळ भवन भयणीनो हे बसिलिकाक तुमकां मोगाच स्वागत मागता. मिसा हे बरी आसात हरगामी स्थितात सिडनी बर्बोसा मुंबई रॉयसन सांग दीस जल्मा दीस आचरण करता किन्नीगोळी फ्रीडा लोबो आनी कुटाम पुत्तूर विनोद आनी सोनाली कानाचार गेब्रियल सिक्वेरा पलाडका हेनरी डिसोजा आनी कुटाम मुडबेळे मेल्विटा ब्रिट्टो कानाचार अरविंद लाइनल डिमेल्लो ओमजूर ज्योति लवीना खारकड़ स्टीवन प्रकाश डिकुन्ना काटिबल्ला सेलिन डिकुन्ना अनिकुटाम काटिबल्ला अनीता अनिकुटाम काटिबल्ला प्रीतम डिसोसा अनिकुटाम सकलेश्वर फ्लोरिन नरोना चर्चिये वडो जॉयल मस्करनस तसो जल्मा दिसाचरण करता चर्चिये वडो ऑलिवर आणि रोशल निर्कान ऑल्विन थावरो कलातूर मार्टिन बेरेरा बाळेहोन्नूर
डेझिल आणि रेश्मा लोबो खनाचार, मेरी क्रास्ता मुंबई, सॅमसन डिसोझा निड्डोडी, जराल्ड फ्रँको आणि कुटाम बेलतंगडी, जेफ्री फ्रँक बेलतंगडी, आयरिन सिक्वेरा बेलतंगडी, एथन फेबियन डिसोसा मियार, डेनिस आणि हेलेन डेस्सा मूडबेळे, आर फ्रान्सिस आणि कुटाम मैसूर, रेचल डिकुन्ना ताकोडे, प्रिन्सन नरोन्ना सलमा देसाचरणकर्ता मूडबेळे, लेनिशा पिरेरा आर्वा, अंकित शेट्टी नल्लूर, जेपी रॉड्रिगस पुत्तूर, जोशुआ जोशल वेगस मडंत्यार, फेल्सी डिसोजा पेर्नाल, एसी जोसेफ आजेकार, रेस्टन कोटा बसरूर, रोहित आणि कुटाम तोट्टाम, जोवेल नरोन्ना बेळमान, शरल डिसोजा कनाचार, पीटर डिसोजा मियार, आयवन आणि जुलियट डिसोजा बॉम्बे, ॲशल आणि एल्रिक मुदरंगडी. तशेंच प्रत्येक इराद्या खातीर मिसां दिल्यांत ॲग्नेस लुवीस आणि कुटाम बॉम्बे, बेनेडिक्ट आणि पर्ल डेसा नासिर, डॅनी फर्नांडिस मँगलोर, विनीता आणि विनोद बँगलोर, सिसिलिया मेंडोन्सा बॉम्बे, ग्रेस आणि लॉयड फर्नांडिस बँगलोर, रायन मिरांदा खारकळ, आयरिन आळवा मूडबेळे, यूचिन आणि सिसिलिया फर्नांडिस मँगलोर, स्टीवन प्रकाश डिकुन्ना मँगलोर, सेलिना डिकुन्ना मँगलोर, विल्फ्रेड आणि लवीना सकलेशपूर, अनिता पिंटो आणि कुटाम सकलेशपूर, रिक्सन प्रिया आणि कुटाम उडुपी, रोविन रॉय डिकुन्ना सकलेशपूर, ऑल्विन थावरो खलातूर, थॉमस आणि पाउल कॅस्लिनो नकरे, एलिझा फर्नांडिस मूडबेळे, जोसेफ पाउल क्रास्ता मूडबिद्री, रिचर्ड इवन पिंटो दुबई, तेरेसा पिरेरा खारकळ. तशेंच मुर्दोम दिल्ली स्टेला पिरेरा फेरार पिर्चेंत, फ्रांसिस मिनेजस आणि मारिया आनंदी काडबेट्टू वडो. तशेंच जेवणाक वंतिगे दिल्ली सिडनी बर्बोसा मुंबई, हेनरी डिसोजा आणि कुटाम मूडबेळे, केविन लुविस मुंबई, जेसन डिसोजा मुल्की, सोबिना रेबेल्लो मूडबेळे, जोसेफ पाउल क्रास्ता मूडबिद्री, ग्रेसी सल्डाना बेळमान, जॅनेट क्रास्ता कुलशेगर. तांच्या सांगता आमच्या हरी एकल्याच्या तेसां बसोत गरजां बसोत प्रत्येक रितीन आज आमी मागया. ಪಾವನ ಮಾರೇ ಇಳಿದುಬ ಸ್ವಾಮಿ, ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು. ಸಮಸ್ತ ವಿಭೂಷ ಪಾವನ ಮಾರೇ ಇಳಿದುಬ ಸ್ವಾಮಿ, ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು. ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಸ್ವಕೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸರೇ. ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸಮ್ಮ, ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸಮ್ಮ. ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಮ್ಮ,
सांसमल्या वामी करा देवाच्या उंडोवण रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या आमी जेवणाक सोम्याची सुतय एक पोट्या बांदात मोगाच्या सोम्याची जेवा बलिदान सर्गीचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त ते मोगाळ भावा बहिणीनो, आयची देवस्तुती आमकां सुम्याक साक्ष दिवंक बरोवशाची साक्षी जावन जियोंक आमकां उलो दिता. स्नानीक जुवांव प्रवादी जावन आसलो, मेस्सियाची वाट तयार केली, सुम्याची वाट तयार केली आनी सुम्याक साक्ष जावन तो जियेलो, बरोवशाक साक्ष जावन तो जियेलो. आमी हर एकली बरोवशाची यात्रिकां ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार बरोवशी यात्रिकां जावन सोम्याक साक्ष जावन जियोंक आमकां उलो दिता. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, बरोवशाची साक्षी जावन जियोंक सोम्याक साक्ष जावन जियोंक फाटीं सरल्या तर देवा कडचें बक्षणे आमी मागया आनी पावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पददा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थूया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवंत लॉरेन्स दुर्बळ्यांचे सेवेन विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरून सोसून मायमेबोन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजदोड चलयता ससनाच्या ससना. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां. हांव तुका सांगतां,
भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. जाकोबा, किरकोळ किड्या, इस्रायला हलके किडे, भिये नाका, हांव तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस्पर. इस्रायलाचो पवित्र देवूच तुजो सोडवणदार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो करतलो, नवो आनी दोडते दांत आसलेलो दांत्रो. तूं मोडतलोय आनी पर्वतांचो पिठो करतलोय. दोंगर तूं फुलां भाशेन करतलोय. तूं तांकां वाऱ्याक दितलोय आनी वारें तांकां लोटून पयस व्हरतलें. वादळ तांकां शिंपडायतलें तेन्ना तूं सर्वेस्परांतय संतोशतलोय. इस्रायलाच्या पवित्र देवांतय आनंद भरीत जातलोय. दुबळीं आनी दळदिरीं मनशां उदक सोदतात, पूण एक थेंबो पर्यंत तांकां मेळना. ताणेन तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पर तांकां जाप दितलो. हांव इस्रायलाचो देव तांकां सांडचो ना. पाड पडलेल्या उंच जाग्यांनी हांव न्हंयो वाळोश्यो करतलो आनी फालक्यांनी झरी फुटाश्यो करतलो. हांव अरणें एक तळें करतलो आनी सुके भुंयत उदकाच्यो झरी फुटयतलो. अरण्यांत हांव देवदार रूख लायतलो, तशेंच बाबूल, मेंदी आनी जैतुनाचे रूख. करडे भुंयत हांव सारुसोवें, जुनिफर आनी पिन्याचे रूख लायतलो. अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगळें केलां म्हूण सगळ्यांक दिसतलें आनी कळीत जातलें. सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सुमी दयाळ आनी काकुळदार, दीर्घ शातेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवी गाता. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळे आपले रसने थंय कणवळायेन भरलो. सुमी दयाळ आनी काकुळदार, दीक्षा दी आनी प्रीत मोगान भरलेलो. सर्वेस्परा तुवें रचलाय तें सगळें
परत्या ते नाव वाढतले सुमी दयाळ आणि काकुळदार शांती आणि प्रीत मोगान भरलेलो अशे समेस्त मनशांक तुझी वर्ती कर्तुवा आणि तुझे राजवटकेची प्रतिष्ठ महिमा कळी जातली तुझे राज केदीस आळवोंचे तुझी राजवटकी संततेच्या संततेक बाळतली सुमी दयाळ आणि काकुळदार शांती आणि प्रीत मोगान भरलेलो सुमी दयाळ आणि काकुळदार शांती आणि प्रीत मोगान भरलेलो उभी राहा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. गळया तुम्ही आकाशनो वैरताव नितीवनपणाच्यो शेणो आणि मोळबा वयली मोडा पावसा भरीत येवतू उक्ती जावं धर आणि वयर सरो तारो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सामाते वापरमाने जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू लोकां जमया लागीं उलोवन म्हणा लागलो तर ही संतत कोणाक म्हूण हांवें सरी करयेत रस्त्या देगेर बसून आपल्या संगत्यांक बोबमान सांगतेल्या भुरग्यांक सरीते तुमकां कुशल करूंक आमी वाचले तरी आमी नाचोंक नात तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायलें तरी तुमी रडोंक नात जुवांव खाण पिवन नासतना आयलो आनी लोक ताका देंवसार लागला म्हणालो मनशापूत आयला खाता आनी पियेता लोक पळया एक पोटारी आनी पिवनो सुखागराचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणून जाल्यार दैवीक जानवाय सूख नातलेली म्हणो तिच्याच कन्यांनी रुजू जाता. देवाचे उतर हे वकणी तुका क्रिस्त क्रिस्त ते मोगाळ भावा बहिणीनो 1997 एप्रिलाच्या 30 तारखेर आफ्रिकाच्या एका गावांत 2 जनांगा मदें झूज जालें आनी तातूंत जायतो लोक मरण पावलो. एक जनांगाचे व्यक्ती बंदूक कान घेवन सेमिनरी आसले कडेन ते आयले आनी थंयसर सुमार 50 वयर मायनर सेमिनरी थंय आसले आनी हे जनांगाचे बंदूक कान घेवन थंयसर आयले आनी थंयसर आसल्या सेमिनारिस्तांक म्हळ्यार म्हणजे ब्रदर्सांक तांणी बेस्टायलें आनी तांणी म्हणलें तुमी जनांगा प्रमाणे तुमी रावूंक जाय जर तर तुमी जनांगा प्रमाणे तुमी रावनातल्यार खंडी जावन गुळो घालून जिवेशी मारता म्हणून तांणी बेस्टायलें
आनी त्या वेळार ते भुरगे सेमिनारिस्ट धैर्यान म्हणा लागले आमी हांगासर 4 जनांगाचे आमी आसा पूण आमचे मदें कितेंच फरक ना कितेंच व्यत्यास ना कितेंच भेदभाव ना आमी एकच जनांगाचे आमी क्रिस्त खातीर आमी जिवन आसा आमी क्रिस्त खातीर साक्ष दिवंक आमी तयार आसा स्वता खातीर साक्ष दिवंक आमी तयार आसा आमी मेल्यार आमी क्रिस्ता खातीर आमी मरता आनी एक दीस आमी जिवंत उरतले म्हणून आमकां बरोवसो आसा म्हणून धैर्यान म्हणलें बरें तांकां सांगलें त्या व्यक्तीने तांकां बेश्टायलें तरी जाल्यार ते आयकूंक नात कितलेंय आयकूंक नात हे भुरगे आमचें तें एक मन आसा आमचें तें एक स्पिरीट आसा भाव बांदव भशेन आमी जिवन आसा आमी एक जनांक जावन आमी जिवन आसा म्हणून ते म्हणूंक लागले बेश्टायलें उपरांत कितें केलें तांचें तें आसलें ग्रेनेड तांणी सोडलें आनी उपरांत ग्रेनेड सोडटा आसतना तांणी किर्तनां गावंक प्रारंभ केली संगीतां गावंक तांणी प्रारंभ केली आनी देवाचें उतर वाचूंक तांणी प्रारंभ केलें आनी उपरांत बंदूक गुळ्याचो शिवर तांणी सोडलो आनी तातूंत 50 वयर सेमिनारिस्ट मरण पावले आनी थोडे घायेल्यांक आस्पत्रेक व्हरून चिकित्सा दिली आनी मरण पावयल्यांक त्याच जाग्यार तांणी निके पिलें आनी आज थंयसर त्या निके पिल्ल्या 50 भुरग्यांच्या पोंडाच्या वयर एक मजबूत एक देव मंदिर आज उबारला आज जायतो आफ्रिकांतावन जायतो लोक आज थंयसर यात्रेक पळयत करून आसा कित्या पासत मोगान जनो आनी दिल्ली साक्ष क्रिस्ता पासत तांणी दिल्ली साक्ष तांणी केल्ली ती साक्ष सोम्याक दिल्ली ती साक्ष ते बरोवशाचे साक्षी ते जावंक पावले मोगाळ भावनो आनी भयणीनो स्नानदातर जुवांव जेजूक साक्ष जावन तो जियेलो मेस्सियाची वाट ताणें तयार केली सोम्याचो रस्तो ताणें तयार केलो आनी तो म्हणूंक लागलो ह्या क्रिस्तिनेच्या काळार आमी नियाळून आसा अरण्यांत एक थाळो बोबाट मारता सोम्याचो रस्तो नीट करा सोम्याचो मार्ग तुमी नीट करा सोम्याक साक्ष जावन तुमी जियेया म्हणून स्नानीक सुवावो ह्या क्रिस्तियेच्या काळार आमकां उलो दिता मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमी क्रिस्ताक साक्ष जावन आमी जियेल्या गे बरोवशाची साक्षी जावन आमी जियेल्या गे हे वर्स जुबलेवाचें वर्स आमी जुबलेवाच्या वर्सा आमी आसा 2025 म्हणसर पापा फ्रांसिसान अधिकृत रितीन म्हणजे अधिकृत रितीन म्हणल्यार बरी 2025 म्हणसर बोरवशाच्या यात्रिकाचें वर्स म्हणून अधिकृत म्हणल्यार बरी प्रगट केला आनी ह्या वर्सा आमी बोरवशाची साक्षी जावन जियोवंक आमकां उलो दिता आनी आयची देवस्तुती तशेंच बोरवशाची साक्षी जावन म्हळ्यार म्हणजे सोम्याची साक्षी जावन जियोवंक आमकां उलो दिता आमी ह्या संवसारांत आमी जियोन आसा कोणाकच मरोंक नाका सगळ्यांकी जियोंक आशा आसा जर तर आमकां पीड आयली तर आमी वैजस अशें आमी येता आनी बऱ्या भलायकेंत रावंक आमी आशेता पूण देवान आमकां रचला देवान आमकां कित्या खातीर रचला देवान आमकां जिवीत आमकां दिलां कित्या पासत आमकां ताणें रचलां हें आमी समजून घेवंक जाय हाचे वयर आमी नियाळ करूंक जाय देवान कित्या खातीर आमकां रचलां 4 संगत्यो गरजेच्यो जावन आसात देवान आमकां कित्या खातीर रचलां जिवीत आमकां दिलां ताचे विशयांत जाणा जावंक हांवें सांगलें वडलो एडोरेशनांत देवा विशयांत जाणा जावंक देवाची जाणवाय गरजेची जावन आसा द नॉलेज ऑफ गॉड इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट देवाची जाणवाय नासल्यार आमकां क्रिस्तांव जावन जियोंक जायना ह्या प्रवादी अपुरबायन म्हणटा अध्याय 4 वाक्य 6 देवाची जाणवाय नासले वरवीं म्हजी परजा नास जाल्या म्हजें गिन्यान नासले वरवीं
म्हजी भरजा नास जाल्या. त्या देखून मोगाचनो देवाची जाणवाय गरजेची जावन आसा. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय गरजेची जावन आसा. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आसा जाल्यार आमी सोम्याची साक्षी जावन आमी जियेत. सांत जेरोम भोव अप्रुपायेन म्हणटा, इग्नोरन्स ऑफ द स्क्रिप्चर इज द इग्नोरन्स ऑफ क्रायस्ट. नॉलेज ऑफ क्रायस्ट इज नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर इज द नॉलेज ऑफ क्रायस्ट. जर तर आमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ना तर क्रिस्ताची जाणवाय ना. जर तर आमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आसा तर जेजू क्रिस्ताची जाणवाय आसा. आनी जेजूची क्रिस्ताची जाणवाय आसा तर आमकां बरें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेत, बरोबरची साक्षी जावन आमी जियेत. दुसरें जावन टू लव हिम देवाच्या मोगाचो अनुभव करूंक जाय. आनी तिसरें जावन टू सर्व हिम आमी सेवा आमी करूंक जाय. आनी चवथें जावन सर्गींचें सूख भोगूंक देवान आमकां रचलां. हें आमी जाणा जावंक जाय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. त्या देखून आमी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार सुमयाच्या वाटेन आमी चलोवंक जाय. आमच्या वाटेन आमी चलोवंक नजो, आमच्या मना प्रमाणे आमी चलोवंक नजो, बागार सोम्याच्या मना प्रमाणे आमी चलोवंक जाय. सोम्याच्या वाटेन आमी चलोवंक जाय. त्या देखून स्नानीक सुवां भोव अप्रुपायेन आमकां उलो दिता. सोम्याच्या वाटेन तुमी चला, पातकीची बदला, सोम्याच्या वाटेन तुमी चला, मेस्सेची वाट तुम्ही तयार करा म्हणून अपुर्बायेन तो प्रावधान करता. ह्या क्रिस्तियाच्या काळारी आमकां तो उलो तो दिता. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकाची 2 गणितां तुमचे मुखार हांव दवरून खुशी वता. जायतीं आसात. अब्रामाचें आपोवणें. देव अब्रामाक आपयता आसतना आपोवण्याक ताणें पाळो ताणें दिलो आनी एका गांवाक वचोंक ताणें सांगलें. आनी तो गेलो. आपली पोटली पुरो काण घेवन, सकड काण घेवन तो बसयल्ल्या गांवाक तो गेलो. आनी ताका बेसांव ताका लाभलें. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12 1-9 वळी म्हणसर बापुरबायचें हें थंयसर अब्रामाचें आपोवणें आमकां पळोवंक मेळटा. वाचा तुमी वचून अध्याय उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1-9 वळी म्हणसर देव 3 बेसांवां घालता ताका. आपोवण्याक पाळो दिल्ल्यान 3 बेसांवां तो दिता. पयलें बेसांव, तुज्या राष्ट्रतावन तूं एक जनांगाचो तूं बापूय तूं जावंक पावतलय. तुजे तावन हांव संतत हांव एक उपजयतलो. तुजी संतत त्या सागराच्या रेवे बरी आसतली, त्या आकाशाच्या नखेत्रां बरी आसतली. आनी अकरेचें जावन अकरेचें बेसांव तूं एक राष्ट्रांचो, तुजे तावन एक हांव राष्ट्र उपजयतलो. तुजे तावन हांव एक राष्ट्र हांव उपजयतलो. तूं सर जनांगाचो बापूय तूं जावंक पावतलोय. 3 बेसांवां तो घालता. देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिल्ल्यान ताका 3 बेसांवां ताका मेळटात आनी देवाक सागसावन तो जियेता. तशेंच जोना प्रवादी, देवान ताका आपोवणें दिलें, वच निनेवे शहराक देवाचें उतर तूं परगट तूं कर. आनी निनेवेचो शहराचो लोक पातकांत बुडोवन गेला, काळख्या अंतकरांत आसा. वचून जिनी परिवर्तन संदेश तूं परगट कर. आनी वचून देवाचें उतर ताणें परगट केलें. आमी पळयता जोनाचो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्या 7-9 वळी म्हणसर 7-9 वळी म्हणसर सर लोकांनी सर म्हणजतेनी कान उदाक सेवंक नजो. देवा ते फाटी परता म्हणून तो उलो तो दिता आनी लोक फाटी परतता आनी देवाच्या सोडवणेचो अणभव तांकां जाता आनी देवाक सागसावन ते जियेतात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी क्रिस्तांव जावन क्रिस्ताक आमी सागसावन आमी जियोंक जाय. जर तर आमी क्रिस्ताक आमी सागसावन आमी जियेता तर खंडीत जावन आमी बरी क्रिस्तांव आमी जावंक आमी पावता. जर तर आमचीच वाट आमी धरल्यार, दुसरीच वाट आमी धरल्यार आमी क्रिस्ताक सागसावन जियोंक साध्य ना. आदीं मस्त कश्ट आसले, दुबळी काय आसली, खाण जेवण नातलें. पूण आतां खाण जेवण आसा, पयशे आसात, दुडू आसात. पूण देव कितें आशेता आमचे तान मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ताका साक्ष दिवंक, ताका साक्ष दिवंक. ताका साक्ष दिल्यार मात्र
खंडी जावं देव आमच्या जिवितांत बदलावन हाडटा. तर मोगाळ पावना आनी भयणीनो, देवाक साक्षावन जियेचे तर बरोबरची साक्षी जावन जियेचे तर 5 संगत्यो तुमचे मुखार हांव दवरतां. पयले सुवातेर जेजूच्या उतराक आमी खालतीमान घालूंक जाय. दुसरें जावन देवाक आमी खालसावन आमी जियोंक जाय. तिसरें जावन सदांच आमी मागणें आमी करूंक जाय. देवाची जानवाय आमी आपणावंक जाय. आनी आखरेचें जावन सदांच आमी पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागोवंक जाय. जर तर ह्यो संगती आमी केल्यार खंडी जावन भावार्थाची मनशां आमी जावंक आमी शकता. बरोबरची साक्षी आमी जावंक आमी शकता. जेजूक साक्ष दिवंक आमी शकता. आमेन. वाइन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परता. उंडो आनी वाइन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. तुझी उतरां आयकून कुरपेस्त आमकां कर, तुझी खोशी पाळून कुरपेन आमकां भर. पेल्या सेवेची उदार आमकां कर, सोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परता. उंडो आनी वाइन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. तुका भेटयता, सुखांत तशें तुका तुजेर पातयता. मोरये परी ख्रिस्ताक प्रकाशीत करता, सर्गीचेर रास बांदून आमी वावुरता. जिणी देणी आमची तुका भेटयता, सुखांत तशें तुका तुजेर पातयता. मोरये परी ख्रिस्ताक प्रकाशीत करता, सर्गीचेर रास बांदून आमी वावुरता. उंडो आनी वाइन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परता. उंडो आनी वाइन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परता. उंडो आनी वाइन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हणून मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र विचारांत सेवेस्वर मानून घे.
प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बगन लॉरेन्स जमनीत ओंपलेल्या गव्हाच्या कण्या बरी आपल्या जीवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षीच्या मरणावरी महिमेमन जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्या समानान आमी संवसाराचे सोडवणे पसत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा दैव उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापून घेवन पयले पोटे आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलेलें देणें. तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूत आनी सर्गीच्या दळबारां संगती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पुवी पवी पवी दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गणी संसार भरला. तुज्या वैभवान सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाच. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुकाच. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच बरी देवान जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वरावतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबर तो सुगुट परगटुया.
बापा जेजूच्या मन असो आणि पुन्हा जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उपदास करता आणि हो जिवीत सवंडो आणि सोडवणीची खास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनू आसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवथेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा चराडायचं आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमुगांत वाडय पुनर्जीवनपण असो बरोवसो धरून मरण पावल्ले आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टे खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर हांगासर हजर आसल्या आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत लॉरेस भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी त्या सर भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांचो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन मनोवया आमच्या बाबा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचे बागन आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नात्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदका कुळतें सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माय मगो सगूत सावन एकामेका शांती दियात संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत देवाची शिणिये संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत देवाची शिणिये संसाराची पाप काढतेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे पळया देवाची शिळी संसाराचें पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तुझे भितरचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली Jésus, pardonne mon Dieu.
दादोस कर म्हाका जीवनान तुज्या जियेवंक हांवें संवसार माया मोगान उरपा मागता व्हड त्रेगान ही जेजुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जीवनान तुज्या जियेवंक हांवें संवसार माया मोगान उरपा मागता व्हड त्रेगान अंतरांत हांव सौम्य सासवाता व्हड दिसान आसतना जाता अंतरांत हांव सौम्य सासवाता व्हड दिसान आसतना जाता प्रकाश तुजो तर दयेन फाकय हादन मोसो म्हाका सलय हे जेजुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जीवनान तुज्या जियेवंक हांवें संवसार माया मोगान उरपा मागता व्हड त्रेगान मनशा काळजान उरला अशांती बिरान सगळ्यान भरल्या विश्वासर मनशा काळजान भरला अशांती बिरान सगळ्यान भरल्या शांतीच्या कुंवारा आयक प्रार्थना धैर्य म्हाका दिवप मी काणा हे जेजुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जीवनान तुज्या जियेवंक हांवें संवसार माया मोगान उरपा मागता व्हड काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जीवनान तुज्या जियेवंक हांवें संवसार माया मोगान उरपा मागता व्हड त्रेगान पेज नंबर 199 209 गीता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान निनवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो बावड भरला व्हडा आनंदान गीता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान सर्गी दळबार साडून संवसाराक आयलोय देखून अर्गा तुका सोमिया खुर्सार मोरून आमची सडवण केली देखून अर्गा तुका सोमिया अर्गा दिता तुका सोमिया
प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या रूपांतरान जेजूच्या आनी मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लॉरेन्साच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आल उपराध्यांक उगड आनी तांच्या गरजां पावूंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर. गरिबांचे आनी अनित भोगतिल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरोन लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भक्तिकानो, आज आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयिल्लो मानदेक बाप रोशन डिसोजा गांवांत ते बाद्यारचे कापुचीन पाद्राप प्रस्तुत श्रीलंकांत मिशनरी जावन आपलो वर्तो वावर थंयसर दिवन आसा. आज हांगासर येवन आराधन सोलोन व्हरून मिसाचें बलिदान भेटोवन ह्या नोवेनाचेर रेलिकाचे बेसांव ते दितेले. तांचो उपकार बावडटा, देव बरें करूं म्हणटा. मुखेल तांचे मिसांव देवाच्या आशिर्वादान सांत वर्साच्या वर्त्या मजतेन फळां बरी जावं दी म्हणून हांव मागतां. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. हांगासर भक्तिकांनी जावच्या आत्मीक गरजां पासून बेजिलिकाच्या अभिवृद्धी खातीर ह्या नोवेना पासून जेवणा बाबतींत प्रायोजक जावन ह्या वंतिके दिवन आमच्या ह्या सांत वर्साच्या भक्ती कार्याक कुमक करूंक तुमच्या लागीं विनंती आसा. आत्मीक समालोचन कावन्सिलिंगा खातीर याजक मेळटा मुंगड परामुखांतर येवचें. कुमसारां वांजेल रजारा खातीर याजक सदांच लभ्य आसात. जेवण आज आसा, भुरगीं जेवणाक आसतलीं. गायकन सुदारसिया सगळ्यांक जेवण आसा. जेवण जेवन वचोंक हांव विनंती करतां. आमच्या बाजिलिकाचे क्रिस्त कृपा येवजन वर्तें जावन आसा. सुमार 7 माळयांचें हें बांदप वर्द्यार रावल्लें वय तर आतां मुंदारून वता वेगान तें जावन आसा. अपूर्बायेचें हें क्रिस्त कृपा बिल्डिंगाक सांत लॉरेन्साच्या वर्ते ह्या कामाक ताणें मागच्या ताच्या येवजनाक तुमी सहकार दिजय म्हणून विनंती करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या सांत लॉरेन्साची वार्षिक महादबाज येवच्या म्हयन्यांत 21 तारखेतावन 20 आनी 6 तारखे पर्यंत 6 दीस आसतले. 20 तारखेर सोनवारा दीस सांजेर 3:30 वरार आमच्या फिरगस घरांक भाव बांदवपणाचो कोंप्रीचो आयतार सोम्या जेजून ह्या पवित्र तळार केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्घां दिवन परगट तरण सोम्याक आमी मान करतले. 21 तारखेतावन 21 तावन हांगासर पेस्ताचे मिसां सुरू जातात. पेस्ताचो दाबाजो आराम जाता. 21 तारखेर आयतारा सकाळीं 8 वरां तावन आयतारा आनी सोमारा सांजेर निमाणे मीस 8 वरार आसतले. उपरांत 23 तावन म्हणजे आयतार सोमार मंगळारा तावन सकाळीं 8 वरां तावन मंगळार बुधवार ब्रेस्तर राती 10 वरांचे 11चे मीस जावन आसतले. शुक्रार दीस रजेचो दीस येता जाल्ल्यान 26 आमी एक दीस चडतीक फेस्त करता. त्या दीस पिडेस्तां पासून आनी भुरग्यां पासून विशेष मिसां आसतलीं. शुक्रारा 26 तारीख सकाळीं 2 मिसां सांजेर 2 मिसां आसतलीं. सांजेची मीस 11चे मीस
5 वरार आसतलें. त्या फेस्ताचे 11वेचे मीस जावन आसतलें. ह्या फेस्ता बाबतींत मुर्दोम पिरजेंत स्पॉन्सर रावंक अवकाश आसा. लाखांनी लोक ह्या पवित्र तळाक पांय दवरतलो. देवाक दिनवासनाचें बलिदान भेटयतले. सांत लोरेसाच्या विशेष मजतीन मागिल्ल्या उपकारा खातीर अर्घां दितले, उपकार मागोवंक येतले. देश विदेशाचो लोक ह्या पवित्र तळार पांय दवरतलो. सांत लोरेस प्रसन्न जावन आपल्या भक्तिकांक देवा लागीं मागोवन ह्या फेस्ताच्या सुवाळ्यार मागोवन देवाक महिमा दिवचें आमची मागणी ताका भेटवचें करतलो. ह्या सर फेस्ता बाबतींत तुमचो आदार, तुमची कुमोक, तुमचे मागणे हांव मागतां. 6 दिसांनी आयतारातावन शुक्रारा पर्यंत 6 बिस्प हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयतले. एक दिसा एक बिस्प आसतलो. ह्या बिस्पाच्या मिसाक कोण पिरजेन दिवंक खुशी व्हरता तांकां विशेष मान आसतलो. रुपये 25,000 दिवन बिस्पाच्या मिसाक पिरजेंत रावतल्यांक अवकाश आसा. मानाची वात गवळी बापा तावन आमी दितल्या. हें विशेष जावन आसा ह्या वर्सा. देखून तुमकां समेस्तांक ह्या फेस्ताच्या कार्याक व्हरतो स्वागत हांव दितां. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची पराब लागीं लागीं आयली. एका म्हयन्यांत तावनूच तो संभ्रम आराम जाला. प्रत्येक तरान कुसवार आमच्या फिरगेजेच्या स्त्री संघटनांनी तांणी कुसवार तयार केला. घरांत हांगाच केल्लो ह्या पवित्र आमच्या जाग्यार. देखून हो कुसवार घेजय म्हणून आनी तांच्या संघाक आदार दिजय म्हणून हांव विनंती करतां. जेवणा साला लागीं विक्रापाक आसा. दया करून तुमी वो कुसवार तुमी घेवचो. क्रिस्त कृपा बिल्डिंगाक आयिल्लें दान. जॉयस फेर्नांडीस कुवेट 2000. बाजिल रेगो बेळवाई 500 रुपये. केविन लोविस मुंबई 5000 रुपये. रिचर्ड मोंतेरो पुना 5000 रुपये. रॉडनी डिसोजा कॅनडा 500 रुपये. क्रिस्टीन सिल्वेस्टर लोबो मुंबई 10,000 रुपये. ह्या सर्वांक सांत लोरेसाच्या वर्त्या योजनाक कुमक केल्ल्याक सांत लोरेस तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, दिसपडत्या ग्रासाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं म्हणून मागतां. तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागतां. स्टॉला लागसार आसचें वॉशरूम रिपेरी जाता. आतां जेवणा उपरांत ते रिपेरी जाल्यार थंयसर वशेत वॉशरूम वापरूंक विनंती आसा. नांतर जाल्यार हांगासर मुखार आसच्या स्टॉलाच्या हांगा मुखार आसच्या आमच्या थंयसर वॉशरुमाक वचोंक हांव विनंती करतां. मोगाच्या भाव भयणीनो, येवच्या ब्रेस्तारा हांगासर काणिके वेळार आमी विशेष काणीक जमो करता. एक एपील आसा. एक भयण विशेष तरान कन्सर्टा आस्पत्रेंत चिकित्सा घेवन आसा. कित्याक म्हळ्यार ती मोतीर ना. लगभग 1.5 लाख रुपये म्हयन्याक खर्च पडटा. दुबळें कुटाम, 2 ल्हान भुरगीं आसात. विनंती केल्या तांणी ती हुशार नातली. पासरतावन पडोन ब्रेनाक मांड जावन आतां निस्तेज जाल्या. कांय चटवटिके जायना, पूण सगळे तिचे ऑर्गन्स बरे आसात. पूण कश्ट जाता. देखून ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार आमी दिवची काणीक परवां काणिके वेळार वट्ट करता. बंबयची पार्टी ती तुमची कुमक ताणें विसारल्या. मोन आसल्यांनी ती काणीक ह्या क्रिस्मसा वेळार क्रिस्मस गिफ्ट जावन त्या एका कुटुंबाक आमी कुमक केल्ल्या बरी जाता. ताच्या पिडेक वखदां दिल्ले बरी जाता आनी दायळाय दाखयल्ले बरी जाता. परवां ब्रेस्ताराच्या काणिके वेळार जमो जावची काणीक तिच्या भलायके खातीर, शुश्रुशा खातीर आमी दितल्या. देव बरें करूं. आतां प्रधान याजक लागीं हांव विनंती करतां. मानाचे वाती वाणच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेधर बापा हांगासर फिरजेन जावन, मुर्दोम जावन, जेवणाचे प्रायोजक जावन, जेवणाचे वंतिके जावन दान दिल्ल्या हर एकल्यांचेर आशिर्वाद घाल. तांची त्या सामान तांच्या हात्रेक ह्या काणिके रुपयान भेटयता आसतना ह्या वातीचो उजवाड तांणी घरांत पेटयल्ल्या मारिफात
सरतरसो काळोख पिडा शिडा पयस असो ह्या उजवाडा मरिफा ताच्या काळजा मनांत उजवाड फांको आनी बरेंपण तांकां लाभो म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. पिरचेंत फ्रांसीस मिनेजस एंड मारिया आनंदी कडेबेट्टुवाडो. फ्रांसीस मिनेजस एंड मारिया आनंदी कडेबेट्टुवाडो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां सिडनी बर्बोजा मुंबय. सिडनी बर्बोजा मुंबय. हेनरी डिसोजा एंड फॅमिली मूडबेळ्ळे. हेनरी डिसोजा एंड फॅमिली मूडबेळ्ळे. केविन लुईस मुंबई. केविन लुईस मुंबई. जैसन डिसोजा मुल्की. जैसन डिसोजा मुल्की. सोबिना रेबेल्लो मूडबेळ्ळे. सोबिना रेबेल्लो मूडबेळ्ळे. जोसेफ पाउल क्रास्ता मूडबिद्री. जोसेफ पाउल क्रास्ता मूडबिद्री. ग्रेसी सल्डाना बेलमंड. ग्रेसी सल्डाना बेलमंड. जानेट क्रास्ता कुलशेखर. जानेट क्रास्ता कुलशेखर. नायचे मुर्दोमो स्टेला पिरेरा पेरार. स्टेला पिरेरा पेरार. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यांत तांणी ह्यो वाती स्विकार करीत. सोम्याची स्तुती करिया बुकान पेज नंबर 156 156. Salo esto mogaso, shipai vorto Jesuso, patron dublia dakianso, sharoti amso. Salo esto mogaso, shipai vorto Jesuso, patron dublia dakianso, sharoti amso. Salo es mogar, salo esto ya. Sant Lorisac novenace magnem, Iezeite van martira San Lorisa, Tarnia Praeris Bavartia Kadir, Cutting curses on जीव दिल्या, आयकमचे कालते मागणे, वरच्या पत्यानं मी तुझे सस्ती आईल्या, जीव बावार्थ तीर भरोसो, देवा स्वामी आमच्या पेऱ्यासो करो मोग आमकां जोण दी, आमच्या बेसाक सरी जावं, निष्कळपण आमचे ते फरजळ शेंकर, आमच्या सरत मी करी संवसारी वडिलांतय, कालतेपण आमी दाखय शंकर, दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिणे, कस्तान मरांत आसल्यांक, आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पाव शंकर, आन बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर, तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी, आमच्या कुडी आत्मेच्या सरगर्जांनी आमकां पाव प्रत्येक जावं, मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात, पॉयंट बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, ल्हान भुरग्याची वेट नॉर्मल आयिल्ल्या पासत, CA एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत, बिझनेस बऱ्या तरान लाभिल्ल्या पासत, भुरग्यांचे देणे लाभिल्ल्या पासत, सैरीक जाल्ल्या पासत, ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, बरी भलायकी लाभिल्ल्या पासत आनी सर तरान सांत लोरसाच्या मजतीन मागलो उपकार मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितात. ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವನಿಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ,
ಜೀವನಿರುವ ಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. Sant Lorenzo Marifat आम्ही मागया. Sant Lorenzoच्या मजतीन 18 जाणांचे जागेचे समस्ये पर्याय जावं. 13 जाणां बरी न्हीद पडोवंक 23 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभो. 2 जाणांची मायग्रेन गुण जावं. 7 जाणांनी डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक. 30 आनी 6 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक. 4 जाणांक कोर्टांत आसल्ल्यांक जीक मेळोवंक. हर एका भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके पासून 15 जाणांचे BP शुगर नॉर्मल जावं. 21 जाणांक OET एग्जामान बरे मार्क्स मेळोवंक. 43 जाणांक बरें काम मेळ्ळों. 8 जाणांनी CA एग्जामान पास जावंक. हर एका भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक. 5 जाणांक उडासाची सकत पाटी मेळोवंक. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं क्रिस्ताच्या आत्म्या. दया दाखय तूं दया दाखय सोम्या दया दाखय तीन मगलो करम कमेळा दाविदाच्या पुता आमची काकूळ. सांत लोरेसाच्या मजतीन 11 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावं. भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवं. 10 जाणांची नकारात्मक चिन्हां पयस जावं. 13 जाणांची पाडदूख गुण जावं. 14 जाणांक विविध तरांची कॅन्सर पिडा गुण जावं. 20 आनी 3 जाणांक हात पांयांक शिराक दूख गुण जावं. 16 जाणांच्या तोट्यान बरें फळ मेळोवं. 5 जाणांचो जागोन आवार जावं. एकल्याच्या बोरवेलांत आसलें उदक मेळोवं. गौबायला मदें आसलो मानास्ता पयस जावं. कंत बेजराय पयस जावचे पासून. फ्लॅटान रावोंक बाबावन एकामेका उलोवंक. किडण्यांत असले स्टोन वेचोवंक. 17 जाणांचे रीण फारीक जावं. वेरिकस गुण जावंक भुरग्यांनी हटराक सोडूंक. भुरग्यांचे जीवजण समान जावं. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं क्रिस्ताच्या आत्म्या. दया दाखय तूं. 13 जाणांक दोळ्यांची दिश्ट मेळोवंक पासून. गर्भकोशांत असलें गेड्डेन पय जावं. 39 जाणांक विजा मेळोवंक. गव्हर्मेंट काम मेळोवंक. बरो एक लॉयर मेळोवंक. 18 जाण नेमाल पेवणें सोडून गुडका रावोवंक. स्टेज फियर ना पय जावं. गँग्रीन गुण जावं. हातीन घेतिल्ली सर योजना सुफळ जावं. उर्वांत असलें फ्लॅट सेल जावं. दुबाव पयस वचोवंक. काजार बऱ्या तरान जावं. बरो एक डॉक्टर जावचे पासून. आयल्ट एग्जामान पास जावं.
एका भयणीच्या आज्ञेचें ऑपरेशन बऱ्यान जावं. जल्मल्या 15 दिसाच्या भुरग्यांक 2 फावटी जॉयंटीस जालें. त्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळो. सांत फ्लोरेन्साच्या मागण्यान विशेष तरान जाग्याचे रेकॉर्ड बऱ्या तरान जावं. एका भुरग्याची आवय सुकोन गेल्या. जाता तितल्या बेगीन फाटीं येवचे पासो. त्या भुरग्याचे मागणे आयकोन हांगासर येवच्या सर भक्तिकांच्या इराद्या पासो. सांत फ्लोरेन्साच्या मजतीन आमी सर्व केली योजना पोंताक पावोंक. आमी हातीन धरिल्लें काम पोंताक पावोंक. परवा शेनवारा सोमारा ह्या जाग्या विशयान जावचे सगळे समस्ये परिहार जावं. ಕರ್ತರ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಾದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು, ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲು तुझे लगी मागता ऐकाम काम आमचे दाविदाच्या पुता जेजू या सर्व कुटुंबाचेर, दिग्गज लोकांचेर, हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांचेर आशीर्वाद घाल. बापा तुका महिमा, तुझ्या देवाक महिमा जावं. तुवें दाखयिल्ल्या उपकारा पासून सगळ्या लोकांक बरेंपण जावं. आमचे मागणे आयक देवा, आमचे मागणे आयक. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणेवन बागी मरण मरून सर्गात तुजे संगता ससना देवा गोडसोंचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका. गियात माई, आमची माई, पळणाऱ्यांची आवय, तिची मजत माग्या नमान बरी कृपेन भरलेले समीदेवचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव पळचे क्रिश्चन जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. भगवंत लोरेस मारती राम पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजो प्रार्थुया. हे सर पदवेदरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवशें कर म्हणून लालेर मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां पिडेस्त बावंडा पासोत माग्या, आमच्या पासोत, पेल्या पासोत, हेरां पासोत आमी माग्या. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಂತರಿಗೂ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸಲೆಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. सुम्याचे नावे आमचो आदार, ताणे रचला सर्गानी संसार. सुम्या दयेन आयक मुझे मागणे आनी म्हजी भूक तुजे सरशीन पावोवन दी. सुमी तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो. सर पदवीदाराणी ससान देवा, तुजी गणकोची सकत पिडेस्त कुडीने वतून कश्टोवच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साखरांची तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवटेल्या सर बांदपासांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांची तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयलेल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेन्साच्या प्रत्येक मसतीन कुडी आत्मेची भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकान तुज्या दैवीक साहबासून संतोष आनी समाधान तांकां मेळचें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती सोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्तचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासाची खरी भक्तिवंत जावन जियोवचें आनी तुका महिमे दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन.
सुमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सुवे रावो आणि तुमचे संरक्षण करो. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळो. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो. तुमच्या भायर तो रावो आणि तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आणि सर पदवेदार देवा बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद देवो आणि सदां काळ रावो. आमेन. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमची सर पातकां भोगसूंक देवाची कृपा मेळोवंक ही पातकां भोगसतना कुडी आत्म्याची भलायकी ह्या पवित्र तेलाच्या माकण्या वरवीं आमकां मेळोवंक हें पवित्र तेल आमचेर माकल्या मरेफा सर तरेची पिडा शिडा गूण जावं पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां लाभो म्हणून आमी मागया. पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. उबे रावया. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे तुझे सक्तेन आमकां भर राव तू आमचे सवे. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे तुझे सक्तेन आमकां भर राव तू आमचे सवे. तू जिवीत दिवचे उदार सस्तावची बुसुंडार आणि बुदेना सगळे तुसलं जीवित दिवचे उदार संस्थावाची बुसुंडार आणि बुदेना सगळे तुसलं. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे तुझे सक्तेन आमकां भर राव तू आमचे सवे. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे तुझे सक्तेन आमकां भर राव तू आमचे सवे. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजां नितळ करतो आमकां बापाक बघूंक सस्ता. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजां नितळ करतो आमकां बापाक बघूंक सस्ता.
जीव तुका आयल्या सूर तुझ्या पायांतळा दिवच्या पाया भागी दिसा भागेवून पात्रोन संता लोरेसा काळजा आमची उबान तुका आयल्या सूर तुझ्या पायांतळा दिवच्या पाया भागी दिसा पावर्ताची तू साथ चालूय दुबळ्या धाकट्याच्या सेवेत तू रावलोय सेवा करूंक म्हाका शीक दिवबिरान काळजांत गरजय भागेवून पात्रोन सांता लोरेसा काळजा आमची उबान तुका आयल्या सर तुझ्या पायांतळा दिवच्या पाया भागी दिसा Saloi mogan sewa Christaso Motam cher kurpe besa Patlawami guru tuso Bagimon patron Santa Loresa Kalsa amchi uban tuka Ailyang sur tuja पायांतळा दिवच्या पाया भागी दिसा मोगाळ पुत्रा सोवे आंगार मोरी आशीर्वादी आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आमचो विनंती कर भगवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.